देव बरें करें निमिशाबाई. आता हो तुमचो सर फक्त फातोडेचो ना, तो गोंयचो विजय जाला. आता फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे प्रोफेसर राजेश कलंगुटकर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे स्पोकपर्सन हाजे कडेन ताणें ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. व्यासपीठार उपस्थित असलेले आयचे बर्थडे बॉय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष माननीय श्री विजय बाब, त्याचबरोबर फादर्स, व्यासपीठार सगळे बसलेले मान्यवर आणि त्याचबरोबर व्यासपीठाच्या फुडें असलेले सगळे मानेस्त. सगळ्यात पयलीं माननीय श्री विजय बाब हांकां हांव मना काळजांतल्यान वाडदिवसाच्यो कोटी कोटी शुभेच्छा दिता. देवा कडेन मागता की तांकां उदंड आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें आनी तेंच्यांनी जो निर्णय घेतलेलो आसा गोंय फुडें व्हरपाचें, गोंयकारांची काळजी घेवपाची, गोंयची संस्कृती टिकोवन दवरपाची, गोंयच्यो जमनी आमच्या फुडले पिळगेक लागून तश्योच सांबाळून दवरपाची, हे सगळ्यो इच्छा तेज्यो पूर्ण जावच्यो हे देवा कडेन हांव मना काळजांतल्यान देवा कडेन मागता. एकदां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हू इज द जंगल किंग. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिव. एकदां एका शिवाची जो जंगल किंग आसा ताजी मुलाखत आसलेली. मुलाखत करतो ताका विचारता की जंगलाचो राजा तूंच कित्याक? जंगलान हत्ती आसा, हत्ती एक प्रचंड व्हडलो प्राणी. जंगलान जिराफ आसा, उंच प्राणी. जंगलान टायगर आसात जे फास्ट धांवता. पूण जंगलाचो राजा तूंच कित्याक? शिव थंड तकलेन उत्तर दिता, कारण म्हजे प्रजेक, म्हज्या लोकांक हांव राजा जाल्लो जाय. हे जंगलान मोठे मोठे प्राणी असले तरी काय फरक पडना, उंच प्राणी असले तरी काय फरक पडना, चपळ धावपी आणि फास्ट धावपी प्राणी असले तरी काय फरक पडना, कारण म्हज्या लोकांक हांव राजा जाल्लो जाय. आणि आयज ज्या पद्धतीन आयज आमच्या विजय बाबाचो वाडदिवस साजरो करपाक लागून पूर्ण गोंयभरांसून तुम्ही सगळे उपस्थित जाल्ले आसात, हेजे वरसून अशें दिसता की फुडलो जो मुख्यमंत्री, गोंयचो जो मुख्यमंत्री जातलो तो आमचो राजा, आमचो विजय बाबूच आसतलो. सांगपाचो हेतू इतकोच की आयज विजय बाबा सारको लिडर, आयज विजय बाबा सारख्या नेतृत्व आसलेलो लिडर आयज पूर्ण गोंयांक गरज आसा. कारण ज्या पद्धतीन तांचे कार्यकाळ गेली 15 वर्सां आणि अजून पर्यंत ज्या जोमान आणि ज्या जोरान चलता ते कार्य पळोवन आयज प्रत्येक गोंयकार सांगता की गोंय सांबाळपाक जाय, गोंयान गोंयकारपण उरपाक जाय, गोंयान गोंयची संस्कृती उरपाक जाय, गोंयान गोंयकार हो ताट मानेन जगपाक जाय. आनी हे जर जावपाक जाय जाल्यार कोण तरी स्वाभिमानी मनीस, कोण तरी स्वाभिमानी लिडर, जाका ताट कोणो आसा, जो कसल्याय गोष्टीचेर बागवना किंवा कसल्याय गोष्टीचेर आपली तकली खाली घालिना, असो लिडर जाय. आणि तो लिडर म्हणजे विजय बाब. आयज परिस्थिती गोंयान अशी करून दवरली आसा की आमकां तुमचे कडेन मागपाची वेळ येयल्ली आसा की आयज जर गोंय सांबाळटले जाल्यार आमकां आयज गोंय घेवन फुडें वयचें पडटलें, आमकां आमचे विचार घेवन फुडें वयचें पडटलें. तुम्ही पळयलां आसतलें की कांय दिसां पुरती गोंय भारतान, पूर्ण भारतान एक पार्टी तयार जाली. ती सोशल मिडियाचेर आसना. कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून एक पार्टी भुरग्यांनी तयार जाली. ही पार्टी तयार जावपाचें कारण कितें?
तर आयज भुरग्यां मदीं एक नैराश्य निर्माण जाल्लें आसा. आयज भुरगे हे चल्लेले सगळे सरकाराक कंटाळलेले आसा. ज्या पद्दतीन भुरग्यांच्या फुडाराचो ज्या पद्दतीन ती फकाणां करता तेका कंटाळलेले आसा. तुमकां खबर आसता जेन्ना हांव एक शिक्षक आसा म्हाका खबर आसा ज्या पद्दतीन एक भुरगो एक कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आन्सर करता तेका कितकी तयारी आसता. भुरगोच न्हू तर भुरग्या बरोबर भुरग्याच्या पालक त्याच्या बरोबर त्याची पूर्ण फॅमिली अशी सगळे कुटुंब एकठांय येऊन त्याच्या शिक्षणाची तयारी करता त्याच्या परीक्षांची तयारी करता. आणि त्याच्या नंतर जाता कितें तर नीट अशा परीक्षांनी पेपर फुटी जाता. सीबीएसईच्या परीक्षेत पेपर फुटी झाली. आयसीयूच्या परीक्षेत पेपर फुटी झाली. एका जबाबदार कोण. फुडल्या आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य असे बिघडपाक एका जबाबदार कोण. आम्ही सगळ्यांनी एका प्रश्नांक एका जाब विचारपाक जाय. कारण जर आमचो फुडल्या भुरग्यांचो फुडार जर बरो जावपाक जाय आमच्या भुरग्यांचो फुडलो फुडार जर बरो जावपाक जाय जाल्यार बरे ताट कण्याचे लिडर हांगासर निवडून येवपाक जाय. विजय बाबा सारक्याचे लिडरा फुडें लिडरशीप आनी गोंयाची धुरा येवपाक जाय. तरूच आमच्या भुरग्यांचो फुडें फुडार बरो आसतलो. फुडार बरो जातलो. सांगपाचो हेतू इतकोच की आम्ही पळयला की ह्या दिसांनी ज्या पद्दतीन जमनींचो व्यवहार चल्लेलो आसा प्रत्येक गांवांत जमनींचो व्यवहार चल्लेलो आसा. आणि म्हाका एक अभिमान दिसता की कालूच विजय बाबान एका इंटरव्यून सांगलें की आमचे जर सरकार जालें आनी आपल्या हातीन जर गोंयाची धुरा येयली जाल्यार 6 म्हयन्याच्या भितर 39A कॅन्सल करून रिजनल प्लॅन आपूण हाडटलो. हे सांगपाचें धाडस आनी हे सांगपाची कापास्ताद आमच्या लिडरां मदीं आसा. आयज फक्त भुरगेच न्हू तर प्रत्येक गोंयकार रडटा. प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान दुखां आसात. आयज प्रत्येक गोंयकाराक बदल जाल्लो जाय. प्रत्येक गोंयकार मागता देवा कडेन मागता जी जी शक्ती आसा त्या शक्ती कडेन मागता की आमकां आमचें आयुष्य बरे भशेन जगपाक आमकां ताकद दी आमकां शक्त दी. कारण जे पद्दतीन आयज गोंयकाराचें आयुष्य ह्या लोकांनी करून दवरलेलें आसा ह्या सरकारान करून दवरलेलें आसा. आयज अशी परिस्थिती आसा की म्हारगाय खंय पावल्ली आसा. आयज अशी परिस्थिती आसा की भुरग्यांनी जर शिक्षण घेतलो जाल्यार शिक्षणाक किंमत ना. शिक्षणाक परीक्षा आन्सर करपाक लागून वयरलेले तर पेपर लीक जाता. अशा भुरग्यांची दयनीय अवस्था करून दवरलेली आसा. म्हणून आयज एक निर्णय घेवया. आमकां जर आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय आमकां जर गोंय आमच्या फुडले पिळगेक लागून बऱ्या पद्दतीन जर सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार आमी एकठांय येवया. आमकां गरज आसा एकठांय येवपाची. आनी येता त्या काळान आमचो लिडर आमचो विजय बाब हो ह्या गोंयाचो लिडर आसतलो पयल्या नंबरार आसतलो ही घोशणा करून हांव 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं. राजेश बाब आमचे मदीं पावले आसात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मायकल लोबो. सगळ्यांनी एक फावटी जोरान ताका ताळयो मारच्यो. बदल घडटलो राजेश बाब बदल घडटलो. बदलाचे संकेत आमकां मेळटले म्हणून तर सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष सुद्दां म्हणपाक लागले जाय जाय म्हणून. आमी कोणाकूच मेळचे ना. आमी फक्त गोंयकाराक मेळटले. आमी गोंयकारवादी सरकार हाडटले. येणारे सरकार हे आमचेच येतले हातूंत मात्तूय दुबाय ना. हांव मागता फुडले सुवातेर शबीर सय्यद समाज वावुरपी हाणें आपले थोडक्यांत उलोवप करचें. Check 1. Thank you. Thank you, everybody present here. Thank you, आमचे मानेस श्री विजय सरदेसाय आनी हांगा जितलेय आमचे डीएसाचेर बसल्या तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हाका एक संदी दिली विजय बाबान. हांव हेच गांवचो. हांव रावता माडेलांत आनी हांव काम करता दुबयांत. सो म्हाका बरें दिसता हांगा येवन. And a few points I want to highlight here. First of all, it's Vijay Bab's 56th birthday, and I want to see that to make movie poili astali ab tak 56, right? And I want to see that
56 times. You all have to clap together. Come on. 1, 2, 3. Let's start. Come on. 56. Come on. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come on. Louder, louder, louder. 20, 21, 22, 28. Come on. Faster. और जोर से. अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बाजुओं में है दम तो तालियां कभी नहीं होनी चाहिए कम. Come on. I'm counting it. 42, 43, 44, 45. At the back. People at the back. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 साल सब लोगों ने जोरदार तालियां दी है. Thank you very much. Just I want to highlight few points here. म्हाका दुर्गादास बाबान एक संदी दिली. म्हाका सांगले मातशें सगळे अपडेट दीत रावपाक जाय म्हाका. सो विजय बाब हांव असो रिक्वेस्ट करता की हो आमचो फातोड्डा का बेटा. विजय बाब एक फातोड्डा का बेटा है. टुडे इन फातोड्डा आई कुड सी एवरीबडी. ही विजय बाबाची बर्थडे नो डोंट सेलिब्रेट एक एज म्हणून केन्ना सेलिब्रेट कोणी नाकात. सेलिब्रेट द विजन. सेलिब्रेट द vision. You all know what he's doing for everybody out here, and this we want to replicate. Fatodda model जो असा तो आख्खे गोंयभर जावपाक जाय. जायो नाका? जायो. 40 constituencies आख्खे गोंयान जावपाक जाय. विजय बाबाक हांव सांगपाक सोदता की आज तुवें हे जे ऑर्गनायज केला. We have around maybe 3, 4, 5,000 people here. We have to continue with this, Vijay Bab, in all the 40 constituencies. And if we do that, trust me, Vijay Bab, एक महिना जायला रावता आनी एक्स्ट्रा. आणि हे सगळे आमी काम मेळोन करूया. एव्हरी कॉन्स्टिट्युशन भोवया. सगळे वांगडा भोवया. युनिटी दाखोवया आणि करूया गोवा फॉरवर्डाक सारको वयर. Come on everyone. Hit it. Yes. Next, I want to highlight here the unity. There is no religion card which our MLA is here. He's not playing that. Keep in mind 3 lines which I have learned from him when he was in Dubai. Clearly explained. The first is he never plays religion card. He only plays development card. Right guys? Absolutely. The second one is 2 words for us. We are one and unity is our strength. Keep in mind. And the number 3, temple जाऊं, church जाऊं, mosque जाऊं. For him, all the places of prayer, it's all the youth. They are his children. That's why Fatodda trust him, Goa trust him, and as a Dubai, we have done a brilliant event in the year 2018, a massive event of 1,200 people. The entire Goa came in Dubai in Bustan Hotel, and we showed that he is a great fan of entire Dubai. Come on, Masha, Dubai kanak lagon Masha motani tale जाऊन दी, because he's always in action. आम्ही सदाच म्हणताले थिंगा दुबई अगर बॉलीवुड में सलमान खान है तो गोवा में विजय भाई है. The next, Masha 2 मिनिटांनी घेतलो. The vision for Fatodda youth. तुम्ही पहिला आसतले, I am here for last 15-20 days. He has built 3 grounds, 3 inauguration continuously. एक बोड्डा जालो, Fatodda social club जालो, आणि आमच्या माडेलांत आमचो फ्रांसीस कॉन्सिलर हिंगा मेळोन भरपूर काम केलें. माडेलांत कालूच आमी एक इनॉग्रेशन केलें. हे सगळे विजय बाबान दाखयलें. हांव सांगपाक सोदता हिंगा लोकल रूट्स प्लस global vision is equals to Vijay Bab. Local roots plus global vision equals to Vijay Bab. Keep in mind guys. And now this is just the beginning. एक हिंदी में शेख 4 लाइनें मुड़बाक करता. कभी जीत बाकी है, कभी हार बाकी है. कभी सगळ्यांनी मातशें माझ्या वांगडा म्हणचें. कभी जीत बाकी है, कभी हार बाकी है. अभी तो जिंदगी का सार बाकी है. चले हैं नए मंजिल के लिए. चले हैं नए मंजिल के लिए. ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा पन्ना है. अभी तो पूरी किताब बाकी है. We will win Goa. Come on everybody. We will win Goa. We will. Very nice guys. So moving on.
अनेक तुमकां सगळ्यांनी एक हिट मूवी पळयल्या दिवार. एवरीबडी हॅज सीन दॅट. अमिताभ बच्चन, राइट? Shashi Kapoor, right? Everybody has seen that, I believe. Fantastic movie, iconic movie. In that, there is a dialogue. एक अमिताभ बच्चन म्हणता, तेरे पास, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? We all have to say what? हमारे पास क्या है? विजय है. Come on. तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, सब कुछ है. हमारे पास क्या है? Vijay hai. This is what we have to continue now all the time. And finally I want to say here, Vijay Bab, our birthday wish is simple. We promise to keep our unity alive. We promise Fatodda will make you proud. May God give you health, strength and 50 more years to serve Fatodda and Goa. Happy birthday Vijay Bab. We are one. Goa forward. Fatodda rocks. Jai Hind. Come on everybody, please put hands together. Thank you so much. देव बरें करूं सय्यद बाब. आतां हांव मागतां किरण नायक समाज वावरपी हाणें ह्या वेळार उलोवप करचें. माचयेर उपस्थित मान्यवर, म्हजे मुखार विजयाच्या मोगान फातोर्डेचेच न्ही तर आख्ख्या गोंयांतल्यान रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले ते मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाची सत्कार मुर्ती बाब विजय सरदेसाय आनी फाल्यांचे मुखेलमंत्री बाब विजय सरदेसाय. आयच्या ह्या दिसाक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, म्हजे वतीन, गोंयकारांच्या वतीन विजय बाबाक परबी दिता आनी देवा कडेन मागता आमचें गोंय सांबाळपा खातीर विजयाच्या हातांतल्यान विजयाक मुखेलमंत्री करून मुखावयली 5 वर्सां आमी गोंय सांबाळया. एक खुलासो करता. हांव जो हांगा उबो आसा तो गोवा फॉरवर्डाचो मेंबर न्ही, हांव खंयच्याच पक्षाचो मेंबर न्ही. एका वेळार आशिल्लो. विजय उबो रावलो पयले खेप, हांवें कडाडून विरोध केलो. विजयाक विरोध म्हजे इतलो आनी कोणेच केलो नासतलो. हरशीं विजय आमचो बरो दोस्त. विजयाचो बाबा विजयाक धाकलो आसतना आमगेर सायकलीन घेवन येतालो. अशें आमचें रिलेशन. पूण राजकारणाक विजयाक हांवें विरोध केलो. विजय निवडून आयलो. विजय निवडून येतकर 5 वर्सांनी हांवें एक फेसबुकार, व्हॉट्सॅपाचेर एक पोस्ट घालो आनी तातूंत हांवें कितें म्हणलें, 1-2 फोटो काडले. लिंगा कडलो, मागीर ते आमचे ओपिनियन पोलाचो तो सगळो स्क्वेअर आनी पेप्सी कडेन सर्कला कडेन थी लायटी घाल्ल्यो, सिग्नल घाल्ले ताजो आनी सगळे एका दीस सामके चकाचक केल्ले फातोर्डाचे सगळे रस्त्याचो फोटो घालो आनी हांवें म्हणलें फातोर्डा इज द कॅपिटल ऑफ गोवा. हांवें पळयलां, हांव जेन्ना हांगा घर बांदलें तेन्ना 30-35 वर्सां फाटीं 1.5 गाडी वताली, 2 गाडयो वचनाशिल्ल्यो. चौगुल्याले ज्या जाग्यार वर्कशॉप आसा तो सेल्स तागेलो तो हें आसा, कावंटर आसा, थी सगळीं नुस्तेकारां बसतालीं, वचपाक मेळना आशिल्लें. आनी आयज येदें व्हडलें रियली पणजे परस बरें आमी कॅपिटल म्हणपा सारकें फातोर्डा जालें. हांव हांगा खंयच्याच पक्षाचें आनी खंयच्याच मनशाचें नांव घेवचो ना.
पयलींच लेट चालू जाला, हांव चड तुमचो वेळ घेवचो ना, 2 मिनटां भितर काबार करता. आत्तां हाणें म्हणलें खंयच्या तरी पक्षाचो मंत्री आयलो म्हणून. तो एकलो आयलो म्हणून दिश्टी पडलो. तुमकां हांव सांगता, जेन्ना हांव मुखार पळयता हांगा, त्या पक्षाचे 25% लोक हांगा आसा. ते म्हणटा पक्ष आमचो आसत का, पण गोंय जर साल्वार करतलो जाल्यार विजयूच करतलो म्हणून सगळे लोक आपलो पक्ष विसरून, सगळे विसरून विजया फाटल्यान आतां येतले. आनी विजयाक पयलींचीच एक खबर सांगता. एक 15 दीस पयलीं विजयान एक फातोर्डाचे एक ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन केलें. तोखणाय करपा सारकें. विजय म्हजे कडेन उलयलो तेन्ना 2 मिनटां. तोखणाय करपा सारकें. तर तोखणाय कित्याक करपा खातीर, राजकारणी मनीस जो आसा पळय, राजकारणाक येतकीर आपलें बॉल्स भरपाचें चिंतता आनी बॉल्स भरता, सगळेच भरतात. विजयान तो जो ग्रावंड उबो केलो थंय, कितें चिंतून, गोंय गोंयकार गोंयकारपण. आतां हें गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणटा आमी जाणटेले सांबाळटले. गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणटा तें ह्या भुरग्यांनी सांबाळपाचें आसा. आनी ते जर भुरगे जर सांबाळटले जाल्यार भुरगे तशे सशक्त आसपाक जाय. आयज वायट दिसता, आमची पिळगी, धाकली भुरग्यांची पिळगी ड्रग्साक गेल्या. तांकां ग्रावंड म्हणटा तें ना गोंयांक. अशे वेळार विजयान तो ग्रावंड तयार केलो आनी त्या भुरग्यांक संद दिली की बाबा, आनी त्या आवय बापायक अपील केलें की तुमच्या भुरग्यांक तुमी दीसभर मोबायल आनी हातूंत तातूंत वचचे परस तांकां ग्रावंडार धाडात आनी तांकां शिस्त दियात म्हणून. एक अभ्यासू आमदार मनोहर बाब पर्रीकार, एकूच नांव घेता, मनोहर बाब पर्रीकार सुरवातेक विजयाचेर सामको कोंत्र. म्हाका सदां म्हणप ताणें, अरे किरण कितें तो विजय, कितें रे विजय. हांव मनोहर बाबाक पळयता आसतना नेहरू सारको पळयता. नेहरू आनी अटलजी दोनी 2 वेगळ्या पार्टीचे सामके दुस्मान. अटलजी नेहरूक सामके तासून काडटाले, पूण नेहरू सदांच पार्लमेंट काबार जातकीर अटलजी मरे वताले, तुवें सुंदर भाशण केलें आनी खरेंच तुवें म्हजे दोळे उगडले अशें म्हणून सांगताले. तें दोगांयचें रिलेशन. तेंच रिलेशन मागीर मनोहराचें आनी विजयाचें जालें. तोच मनोहर विजयाची तोखणाय करपाक लागलो, पूण लोकांक तें आवडलें ना. तांचे वेगळे कितें तरी कार्यक्रम आशिल्ले. आयजूय तेंच जालां परतें. 2 काल बॉम्ब फोडल्यात. एक बॉम्ब फोडला कितें तरी विजय आमचे कडेन येता आनी कितें जाता तें पळय म्हणून. आत्तां ताणें सांगलें एक मंत्री हांगा आयलो म्हणून, तुमकांच गरज पडटली हांगा येवपाची. ते दीस गेले. दुसऱ्यान एक कितें तरी फोगोटशी सोडली की ना 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 तें कितें पळय मिस कितें हें जालां तें आमी बसून सॉल्व करतले. सॉल्व करपाची गरज ना. आत्तां त्या विजयाची कोण तरी खबर सांगिल्ली. त्या विजयाकूय ह्या लोकांनी अशेंच केल्लें, पूण परिस्थिती कितें आयली, त्या विजया कडेन वचून पांय पडचे पडले. आमकां 2 मिनिस्टर कर म्हणून आमच्या 2 जाणांक. तुमचेरूय परिस्थिती तीच येतली आनी तुमी एक तरी आमचे मिनिस्टर कर म्हणपाक विजया कडेन तुमकां येवचें पडटलें. चड वेळ घेना, खूब उलोवपाक सोदतालो, क्लू चुकलो. ताजें कारण कितें, मुखार जायते उलोवपी आसा आनी हो कार्यक्रम बेगीन काबार जावपाक जाय. हांव फातोर्डेकारा कडेन आनी मडगांवकारां कडेन इतलेंच मागतां, आयज हें राजकीय भाशण न्ही, इलेक्शन येतकीर पळोवया कितें उलोवपाचें तें. एकूच मागतां, आमी सगळे विसरया, गोंय सांबाळया.
आनी गोंय जर सांबाळटलो जाल्यार एकूच मनीस 40 भितर आयज आमकां दिश्टी पडटा म्हणजे तो विजय सरदेसाय. हे जर गोंयकारपण जर आमी सांबाळटले जाल्यार आमचें जें पॉलिटिकल एफिलिएशन खंयच्याय पार्टी कडेन आसा ते आमी पयस करया आनी ह्या वेळार फातोर्डा 100% विजय येतलोच. आमी गोंयांक त्या मुखेलमंत्र्याच्या कदेलीचेर विजयाक बसोवपाची सगळी तयारी करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सर तुमी उल्लेख केलो की तरणाटे फुडें सरपाक जाय. तसो आमचे कडेन एक तरणाटो आसा जो गोवा विद्यापीठाचे विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष आसात रितीक देसाय आनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे युवा नेते आसात. ताचे कडेन मागता ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें. माचीर जमलेले सगळे मानेस्त आमचे लाडके बर्थडे बॉय श्री विजय सरदेसाई सर, सराच्या बर्थडेक आयिल्ली गोंयभरची सगळी जनता आणि इतर हेर मानेस्त, हांव सगळ्यांचे ह्या माचीर रावन तुमचें स्वागत करता आणि सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आयज सगळ्यात पयलीं हांव सराच्या बर्थडेच्या निमतान सराक वाडदिवसाची परबी दिवपाक सोदता आणि ईश्वरा कडेन मागता की सराक बरें आयुष्य, बरें आरोग्य आणि बरो फुडार लाभचो. कारण आमच्या सरान गोंया खातीर खूब संघर्श केल्लो आसा. ताणे आपले सबंद आयुष्य जे आसा पळय ते गोंया खातीर समर्पित केल्लेले आसा आणि आयज ताणे युथांक तशेंच गोंयभरांत सगळ्या गोंयकारांक दाखोवन दिल्लेले आसा की गोंयकारपण म्हणटा ती मोहीम कितें ती. आयज तांची जर्नी जी आसलेली पळय ही एक सिंपल जर्नी न्हू, खूब डिफिकल्टी तांच्यांनी फेस केल्लेली आसा. आयज आमी तांकां हांगा लिडर म्हणून पळयता पूण हेंच्या फाटलो सॅक्रिफायस खूब आसा. सांगपाचें म्हटल्यार ते आमच्याच भशेन आमी आयज आसा तशेंच एका टायमार स्टुडंट पॉलिटिक्सान आशिल्ले. स्टुडंट पॉलिटिक्स टू स्टेट पॉलिटिक्स हो तांचो फेस आसा पळय हो एक इन्स्पिरेशनल फेस. आयज जेनझी खातीर एक इन्स्पिरेशन कशें ते आनी म्हाज्या खातीरूय ते खूब इन्स्पिरेशन कशें. आयज म्हाका संद दिवन तांच्यांनी हांगा उलोवपाक सांगलां. सांगचें म्हटल्यार की गोंयभरचो सगळो यूथ आयज सर तुका एक गोंयचो आयडल कसो पळयता. मागीर तुजी भाशणां आसूनी किंवा विधानसभेन केल्ली ती गर्जना आसूनी सगळो यूथ सर तुज्या वांगडा आसा. आयज फुडें वयता आसतना आमचो सर सातत्यान एक यूथ सेंट्रीक सर. सांगचें म्हटल्यार सर आमकां सातत्यान सांगता की जर आयज गोंय राज्य सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार गोंयच्या जेन्झीन विरोधान उठपाक जाय आनी आवाज करपाक जाय आनी सरकाराच्या विरुद्ध आवाज करून तांकां एक मोहीम सांगपाक जाय. सांगचें म्हटल्यार आयज युथांक कित्याक उठपाक जाय पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान बेकारी म्हणटा ती वाडलेली आसा. सध्या अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट पळोवपाक गेले जाल्यार गोंय सध्या नंबर 1 अनएम्प्लॉयड स्टेट आसा. गोंयान ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ना. ह्या सगळ्या गजालींनी आयज गोंयचो यूथ आहा पळय तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा आनी हे फ्रस्ट्रेशन जे आसा पळय युथांचे हे एका टायमार गोवा युनिव्हर्सिटीन दोनूय कावन्सिलां घडोवन दाखयत आसतना आमकां युथांनी दाखयल्लेले आसा. आयज सांगचें म्हळ्यार युनिव्हर्सिटीची जेन्ना इलेक्शनां जाली त्या टायमार सातत्यान आमी खूब मेहनत घेतली पूण आमचो विश्वासघात घेवपाचो खूब जाणांनी तयारी केल्ली. दुर्गा सराक खबर आसा, विकास सराक खबर आसा, विजय सराक खबर आसा पूण आमी राजकारण, समाजकारण आनी चाणक्य नीती सरा कडल्यान शिकला. आमी तीच गोवा युनिव्हर्सिटीन यूज करून दोनूय कावन्सिलां आमच्या ताब्यान घेतली आनी दोनूय कावन्सिलां ताब्यान घेवन युनिव्हर्सिटीन आमी गोंयकाराचो झेंडो होस्ट केल्लो आसा. आयज फुडें वयता आसतना सर तुज्या बर्थडेच्या निमित्तान हांव तुमकां सांगपाक सोदता की सगळो गोंयचो यूथ जेका गोंयचे कॉक्रोच म्हणटा पळय ते तुज्या वांगडा आसा सर. तूं सर चलपाक फुडें सर कोणाक रावो नाका, सगळो यूथ सर तुज्या वांगडा आसा. आमी काणकोण ते पेडण्या मेरेन चलया, विजयाची ज्योत हातीन घेवया आनी गोंयकारांची एकवट करया आनी ह्या एकवटींच्यान आमी सरकाराक मेसेज दिवया की गोंयान गोंयकारांचो सरकार जातलो आनी पीपल पॉवर इज ऑलवेज स्ट्रॉंगर दॅन पीपल इन पॉवर. आयज फुडें वयता आसतना सर आमकां सातत्यान सांगता की ह्या सगळ्या वाटेचालेन यूथ फुडें येवपाक जाय. तशेंच सगळे आयज गोंयभरचो युवक सर तुका ह्या सगळ्या काळोखान उजवाडाचो एक दीपस्तंभ कसो पळयता.
सांगचे म्हटल्यार आयज आमच्या गोंयान जातीचेर धर्माचेर राजकारण जाता, पूण म्हाका आमच्या सरान एकूच गजाल शिकयला की गोंयकार हो आमचो धर्म आणि गोंयकारपण ही आमची जात. आयज हो धर्म आणि ही जात घराघरान गोंयकाराच्या पावपाक जाय आणि ते आमी घराघरान पावपाक सक्षम आसा. आयज सांगचे म्हटल्यार ही जी आमी लढाई लढटा ती आमच्या फक्त सराचीच लढाई न्हू, ही सगळी गोंयकारांची लढाई. ह्या लढाईक तुमचो सगळ्यांचो तेको आमच्या वांगडा आसप खूब गरजेचें आसा आणि हांव मागतां की आयज तुमचो सगळ्यांचो हात आमच्या सराचेर आसचो आणि गोंयान एक विजनरी लिडर आमी दिवचो आणि गोंयान गोंयकारवादी सरकार घडोवन दाखोवचो. परत एकदा सांगता की आयज जी आमी ऑपरेशन विजय सुरवात केल्लेले आसा ते आमी येणाऱ्या काळान फुडें व्हरया. गोंयभर लोकांक दाखोवया की गोंयकारवादी सरकार कसो आसतलो तो. आयज सांगचे म्हटल्यार एका टायमार म्हाका विधानसभेच्यान डिटेन केलो, पूण एक टायम असो येतलो जर लोकांक आनी देवाक जाय जाल्यार आमी परत विधानसभेन पावतले, ही म्हाका आस आसा. आयज सांगचे म्हटल्यार चडूय उलोवपाक असो टायम कन्स्ट्रेंट आसा, पूण सराचेर उलोवपाक खूब आसा. म्हाका 2 शब्द सरान उलोवंक दिल्या बद्दल हांव सराचे मना काळजाच्यान आभार व्यक्त करता आणि तुम्ही माझे 2 शब्द ऐकले ह्या बद्दल तुमच्याही मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. पय रितीक बाब, आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीक आमी मानतात गोंयकार आमचो धर्म आणि गोंयकार आमचो धर्म आणि गोंयकारपण आमची जात म्हणून ह्याच मंत्राचेर आमी सगळ्याक एकवटान एकचारान आनी भावचारान घेवन मुखार वतात. हांव फुडले सुवातेर मागतां संजू नायक जे अध्यक्ष आसात भंडारी समाजाचे, ताचे कडेन ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें. Respected birthday boy and a leader of masses, माझो मित्र विजय सरदेसाय बाब, माचेर बसलेले आमचे इतर वांगडी, माटवान बसलेले प्राऊड फातोर्डेकार आणि विजयाचे सपोर्टर आणि गोंयच्या कान्या कोपऱ्यांतल्यान काणकोण ते पेडणे साकून म्हाका आयज लोक दिसता विजयाचे मोगान तिंका हांगा ओडून हाडलेल्या म्हाज्या गोंयकारांनो, आयज आमी एक वर्ल्ड लिडराचो 56 बर्थडे मनोवपाक हांगा जमलेले आसा. 3 टायम फातोर्डेच्यान निवडून येयलेल्या लिडराचो बर्थडे सेलिब्रेट करून बसलेले आसा. विजय सरदेसाय हो बॉर्न पॉलिटिशियन. हांव ताका खूब वर्सां सावन वळखता. तो युनिवर्सिटीचो चेअरमॅन रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो तेन्नाच्यान ताका वळखता. मागीर गोवा काँग्रेसीचो यूथ प्रेसिडेंट जालो, मडगांवच्यान म्युनिसिपालिटीचो कॉप्स मेंबर जालो, इंडिपेंडंट आमदार जालो, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट जालो, गोंयचो डेप्युटी CM जालो आणि आयज गोंयकारांचो लाडको लिडर जालो. हे सगळे करपाक एक तेजे फाटल्यान शक्ती आसता, तेजे ध्येय आसता. हांव खंयचेच पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू, पूण हांव फर्स्ट टायम विजयाच्या बर्थडेक आयज पावता. विजयान म्हाका एक रिस्पेक्टेबल मेसेज घातली आनी हांवें ते हॉनर केले. आयज गोंयांत जागशिकेत भाऊसाहेब बांदोडकर, रवी नायक, डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा अशे महान लिडर जावन गेल्या आणि तिंच्याच वाटचाल करीत आयज आमचो विजयी तेच वाटेन चल्लोलो आसा. आयज विजय सिंगल हँडल एकटो जेन्ना एसेंब्लीन उबो रावता, आख्खें गोंय सगळीं कामां सोडून ती डिबेट पळयता. कित्याक विजय तुमच्या पासत झगडटा, आमच्या पासत झगडटा. विजयान केन्नाच खंयचेच पात्रताय करूंक ना, डिस्टिंक्शन करूंक ना. कोणाचोय विशय जर तेज्या मनान येयलो, तेज्या फुड्यान पावलो जाल्यार गंभीरपणान आनी हॉनेस्टली तेणें तो घेतलेलो आसा. आयज गोंयकार इतले व्हडे संख्येन तेज्या बर्थडेयाक इतलो टायम जालो वचून आसा. कित्याक असले लिडर
केन्नाय जल्माक येता. फातोर्डेकाराचें नशीब, तुमी खरेंच भाग्यवान की तुमकां इतलो बेस्ट लिडर मेळ्ळो. आयज गोंयकाराचें म्हणणें सगल्यांनी मांडलां. हांव पॉलिटिक्स उलयना, पूण गोंयकार वचत थंय आयज रस्त्यार आसा. वचत तो गोंयकाराक न्याय मागपाक हायकोर्टान वयचें पडटा. गव्हर्नन्स फेल जाल्लें आसा आनी ज्या टायमार गव्हर्नन्स फेल जाता तेन्ना लोकांचो विस्वास हो नदर असल्या मोठ्या लिडरांचेर आसता. हांव आयच्या बड्डेच्या दिसा देवा कडेन मागत, दाम बाबा कडेन मागत, गोंयकाराची इच्छा पुरी कर. देव सगळे जाणा, तेका लोकांचे हुस्को आसता, कित्याक प्रत्येक जण सकाळीं उठून आपली सेफ्टी देवा कडेन मागता. आनी आयच्या ह्या बड्डेया दिसा ह्या देवान विजय बाबाची स्वप्न, जें तेजें स्वप्न आसा गोंय, गोंयकारपण, हें पूर्ण करपाक ताका तेजो आशिर्वाद दिवचो. आनी जंय देव आसा, जंय सत्य आसा थंय देव आसता, आनी जंय सत्य आसा थंय विजय आसता. आनी हो विजय विजयाचो जातलो इतलें सदमोन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं संजूबाब. आतां हांव मागतां फादर विक्टर फेर्रांव, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च बोरी हाजे पादेकार, आनी आपलें थोडक्यांत उलोवप करचें. माचेर असले म्हजे इश्ट जसो वाडदीस विजय सरदेसाय, सगळे माचेर असले मानेस्त आनी फुडें असली म्हजी भाव भयणां. हांव खरेंच खुशाल जाता. आयचो दीस 14 तारीख खूब आवड्यांनी भरलेलो, बरेपण आशिल्लो आनी जायत्यो यादी आमकां हाडटलो. कित्याक विजय ह्या म्हज्या इश्टा बरोबर म्हजे जायत्यो यादी आहात आनी जायत्यो बर्थडेज म्हजी आनी तेजी जाल्ली आसा. दोगांयकूय वर्सां सेम, म्हाकाय 56 ताकाय 56 अशें आमचें जिवीत जालें. आनीक हातूंतल्यान दुसरी वस्त म्हाका आनीक लागीं उठटा ती म्हणल्यार ताची गोंयकारपण आनी गोंयकाराचो मोग जो ताचे सोबी आसा आनी ताच्या कडच्यानचे एक उत्सुकता जी दिसता गोंय सांबाळूंक, गोंय राखूंक, ताची आपुरबाय आनी ताचे वरवीं इन्स्पिरेशन, प्रेरणा मेळटा. आनी ह्या खातीर आयज म्हाका आनीक एक उगडास येता. आनी 4 दिसांनी आमी रेव्होल्युशन डे करतले, गोवा क्रांती 18 जून 14 जून, चड पयस ना. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता विजयांत जी एक क्रांती आसा ती क्रांती आमी गोंयभर व्हरपाची गरज आसा. आनी क्रांती म्हणटा तेन्ना आमकां उगडास करता तेन्ना एका सरदेसायानूय म्हणलेलें रगताचें उदक जालें, रगत जालें ऊन. आनी आयज बाबा भयणानो आमचें गोंय अशेंच कितें आमचें रगत जालां ऊन. कित्याक गोंय तळमळटा, दर्या गाजता आनी अशें चलता चलता काळोखसो आयला. गोंय सोंपत कांय बिरांतूय दिसल्या. आनी अशें आसतना आर वी द लास्ट गोवन्स हो प्रश्नूय आमच्या मनांत आमकां सतायता, दुखयता, भिरांत दिता. आनी अशें आसतना भावानो आनी भयणानो म्हाका दिसतालें की वी नीड अ परमनंट रेव्होल्युशन. एकूच पावटी जालें, 18 जून जालो, काबार जालें ना. वी हॅव टू गो फॉर अ परमनंट रेव्होल्युशन. गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. आमी थोडोच लोक, बट वी आर व्हेरी रिसोर्सफूल. धाकटो इतिहास पूण व्हडलो आमचो कल्चर आसा. आनी अशें आसतना आमचें ल्हानपण, आमचें व्हडपण
आनी ह्या ल्हानांतल्यान आमी फुडें वचपाक एक पर्मनंट क्रांती आमकां जाय. थोडोच झगडले मागीर बसले ना. आनी ह्या खातीर 18 जुनाचोच उगडास करून 14 जुनान हो उगडास करपाक फुडें वचोंक ही माशाल घेवंक हें गोंय सांबाळूंक राखूंक म्हाका उलो करचो दिसता. आनी सायद्यांनी म्हणलें आयज जें कितें गोंया विशीं करूंक येता तें आमकां सगल्यांक ओडून हाडटा आनी तें विजय सरदेसाय करूंक शकता. कित्याक म्हाका दिसतालें 4 ताचे गूण तुमचे मुखार हाडटा. फर्स्ट गूण तुमचे मुखार घालता तो म्हणल्यार खेरीत भशेन ही इज वेकफुली अवेर. देर इज अ जाग. आमकां सगल्यांक जाग आसा. जागरण जागोर आमच्या गोंयांत जालो. रात जाली तेन्ना जागे रावले, एकठांय रावले. हे जागोरांतल्यान जागे आमी जाले आनी अशी जाग ताचे सवे आमी पळयता. आनी हे जागेंत आमी मेळोंक जाय एकठांय. लेट्स कम टू अ वेकफुल अवेरनेस that Goa needs us. गोंयकारपण needs us. म्हणटच एक जाग पयली वस्त. दुसरी ताच्यात म्हाका दिसली ती इंटेलिजन्स, शणै. आनी शणै तुज्या म्हज्यान सगल्यांत आसा, आमच्या गोंयांत आसा, पूण ताच्यान ती शायन जाता, जगजगता. आनी ह्या खातीर हे शणैपण आमकां शेणोंक दिवचें ना. वी नीड हे शेणय ताजे आमकां एकठांय करता. हेच बरी कशे तरेन हालींच ताणें म्हणलें आमकां कोण नाका गोंयांत. आमकां ताचे इंटरव्यूवान हांवें पळयलें तो म्हणटा हुर्मुजा भशेन आमी ट्रॉलर घालयार बंद करया. नॅशनल सरकार आमचेर राज चलोवंक आमचेर हुकूम करता तेन्ना आमी उबे रावया. म्हणटच यू नीड इंटेलिजन्स. शणै जाय. तिसरें हांव पळयता तें म्हणल्यार कारिझमा. देर इज अ कारिझमा विच इज कॅनॉट बी डिस्क्रायब्ड. उतरांनी सांगूंक मेळना. एका मनशाक तें देणें. ही इज अ कॅरिझमॅटीक लिडर. ही हॅज कारिझमा. कारिझमाचे गूण म्हणजे एकवट करपाक. कोणाक कारिझमा आहा सगळे आमी थंय मॅग्नेट कशें आमकां ते ओडून हाडटा. एंड दॅट्स वेर वी फायंड सो मेनी पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. कोणूच ते सादे व्हडले जाणटे भुरगे तरणाटे सगळेच विजयाशी. ही हॅज अ कारिझमा. आनी हे गोंयांक जाय. वी नीड दीस कारिझमा फुडें आमकां व्हरपाक. आनी चवथो ताचो गूण जो कारिझमा बरोबरच येता तो म्हणल्यार कोणाकूच फाटल्यान दवरूंक ताका नाका. तो केदोय जावं, जाणटोय जावं, भुरगोय जावं. देर इज अ सेन्स ऑफ टेकिंग एवरी वन फॉरवर्ड. इट इज नॉट अबाउट गोईंग फॉरवर्ड एलोन. एकल्यानूच वचपाचें ना. आनी ह्या खातीर सगळे ताका जाय आनी सगल्यांक तो जाय. आनी अशें आसतना भावान भयणानो हांव चिंतालो एक पर्मनंट रेवल्युशन जाय जाल्यार आमकां जाय जाग. आमी जागेच रावंक जाय. वी कॅनॉट गो टू स्लीप. वी आर स्मॉल पीपल. आमी जागे रावंक जाय. आनी दुसरें आमकां इकमोत जाय, क्रिएटिविटी जाय, इंटेलिजन्स जाय. जें आतां हांव उलयतालो शणै गूण आमकां जाय. आमकां अशें कॅरिझमॅटीक लिडर मल्टिप्लाय करपाक जाय. आनी आमी सगळे सांगाता मुखार चलपाक जाय. फॉरवर्ड येतले एकलेच थोडेच न्हय पूण आमी सगळे. असलें सपन हांव तुमचे मुखार हाडटा. आनी असलें गोंयकारपण आमकां मेळटलें आनी असलें गोंय सांबाळटलें आमी फुडें या. नाजाल्यार म्हाका खंत दिसता आर वी द लास्ट गोवन्स. आमी ते निमाणे गोंयकार काय? गोंय उरतलें काय? कोणाक भिरांत दिवपाक नाका. पूण म्हाका सांगूंक पडटलें काय एक गोंय म्हणून आसलोलें, गोंयकार म्हणून आसलोले
आनी हें आमचें गोंयकारपण आमकां उठयतलें, जागयतलें आनी हें गोंय राखूंक फुडें वतलें आनी विजया सारके फुडारी आमकां हें गोंय सांबाळून दितले. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आतां हांव मागतां दीपक कलंगूटकार आमचे उत्तर गोंयचे जिल्हा अध्यक्ष, हाजे कडेन ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें. आयज आमी हांगासर फक्त फातोर्ड्याच्याच न्हय तर गोंयच्या एका धुरंधर लिडराच्या वाडदिवसाक तांकां शुभेच्छा दिवपाक हांगासर हजारो संख्येन हांगासर जमल्यात. हांव आयच्या दिसा तांकां त्यांच्या पूर्ण वाटचालीक हांव सुयश चिंतितां. तांकां देवा कडेन मागतां की तांकां गोंयकारांची सेवा करपाक भरपूर शक्ती दिवची. आयचो दीस फक्त तांकां शुभेच्छा दिवपाक नासून आयच्या दिसा जी गोंयचेर एक निर्णायक परिस्थिती येवन तेंकल्या, जी निर्णायक परिस्थिती हांगासरले जमनी आसात, हांगासरलो शेतकरी आसात, हांगासरलो मच्छीमार बांधव आसात, हांगासरलो पारंपारीक वेवसाय करणारो गोंयकार आसात, किंवा जो हांगासरलो तरणाटो जो भविष्याच्या प्रतीक्षेन उबो आसा, ह्या सगळ्यांच्या भविष्याच्या ह्या दिसाची आनी खऱ्या म्हणजे ह्या चिंतेचो हो विशय आसा. आज ह्या येद्या मोठ्या संख्येन, हजारो संख्येन हांव जेन्ना तांकां शुभेच्छा दिता तेन्ना जरी हांव पेडण्या मांद्रा भागासून जरी येयलो जाल्यार तांकां ह्या सगळ्या गोंयकाराच्या परिस्थितीचेर आढावो घेवन आज तांकां हांव नम्रपणे पण ठामपणे आवाहन करता की तेंच्यांनी गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाक आनी गोंयचें दायज सांबाळपाक, गोंयची संस्कृती सांबाळपाक, गोंयच्यो जमनी सांबाळपाक खऱ्या अर्थान आज वेळ आसा हो तेंच्यांनी दक्षिण गोंय पासून उत्तर गोंय पर्यंत विजय यात्रा म्हणून घेवन येवपाक जाय. आणि जी विजय यात्रा ही दक्षिण गोंयासून सुरू जावपाक जाय आनी पूर्ण गोंयच्या काना कोपऱ्यांसून, सगळ्या तालुक्यांसून, सगळ्या गांवांसून, सगळ्या वाड्यांसून ही दक्षिणेसून उत्तर पर्यंत वचपाक जाय. ज्या यात्रेन म्हाका खात्री आसा हांगासरलो गोंयचो सामान्य वर्ग, सामान्य शेतकरी, सामान्य मच्छीमार बांधव, सामान्य पारंपारीक व्यवसाय करणारो जो विधानसभेपर्यंत पावना किंवा हांगासर एसीन बसलेल्या लिडरांच्या ऑफिसापर्यंत पावना, तो फक्त गांवांनीच आमकां मेळूंक शकता. आणि खऱ्या अर्थान हांव आज ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक आवाहन करता, पण नम्र वतीन आवाहन करता, कारण आज त्या खऱ्या अर्थान विजय बाबाची गरज आसा गोंयांत. हांव ह्या सगळ्या हजारो संख्येच्या वतीन हे आव्हान आणि हे शिवधनुष्य विजय यात्रेचे तुम्ही पेलचे हे तुमच्या भाशणात म्हाका दिसता तुम्ही नमूद करपाक जाय. ज्या परिस्थितीन गोंय ते फाटल्या काही वर्षांन वयता, हो खरो आक्रोश आसा, हो गोंयकाराच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी, वेगवेगळ्या भागांनी होच आक्रोश आसा. ह्या आक्रोशाकडे आमी कनेक्ट जावपाक जाय. हांव मागता की जशी ही विजय यात्रा संकल्पना सुरू जातली त्याच्या ह्या व्यासपीठासून नमूद करपाक सोदता की म्हाकाय अशे ह्या पूर्वी यात्रेचो अनुभव आसा आनी म्हाज्या बरोबर दक्षिणेसून आमचो विकास भगत आणि उत्तरेसून हांव दीपक कळंगूटकार हे शिवधनुष्य पेलपाक आमी विजय बाबा बरोबर या पूर्ण प्रवासान आसतले आनी संपूर्ण गोंयकारांनी ह्या गांवांगांवांसून गोंयकारांनी खरें जर आमी अस्तित्व आमी सांबाळटले जाल्यार आज ह्या निर्णयाक क्षणाक आमकां एकत्र येवन आमी एकजुटान आमी विजयाक साथ दिवपाची गरज आसा. चड वेळ घेना, कारण हांगासर येयल्या ते सगळे विजय बाबाक शुभेच्छा दिवपाक, पण जे म्हाज्या काळजान खतखत्तालें ते हांवें आज वाडदिवसाच्या निमित्त येदो मोठो जनसमुदाय पळोवन हांवें तें मांडलां आनी मागता परत एकदा विजयाक शुभेच्छा दीत आसतना तेंच्यांनी ही जबाबदारी पेलची, हे शिवधनुष्य उखलपाचें
आणि दक्षिण पासून उत्तरेपर्यंत विजय यात्रा करची आम्ही त्यांच्या ह्या प्रवासान संपूर्णपणे असताना देव बरे करू. आयज आमचे मदीं खास पंजाबा साकून आयिल्ले आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भौमानस्त विजय सरदेसाय हाजे मित्र जे 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले आसात पंजाबाचे, ते आसात जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जी. सर, मैं तहे दिल से आपका गोवा में स्वागत करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस समय हमें संबोधित करें. नमस्कार, गुड इवनिंग. सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से विजय भाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं. आज का ये शुभ दिन अपने सब के लिए और स्पेशली विजय भाई के चुनाव क्षेत्र के जो वर्कर हैं, लोग हैं, उनके लिए बहुत एक स्पेशल दिन है. विजय भाई का चुनाव क्षेत्र फटोरदा है. मैं समझता हूं यह चुनाव क्षेत्र साउथ गोवा का दिल है और आप सब इस दिल में बसते हैं और आपके दिल में विजय भाई बसते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. मैं आज इस स्पेशल ओकेजन के लिए पंजाब से अपने मित्र के साथ उसका जन्मदिन मनाने आया हूं और मेरे को इतनी खुशी हुई है आप सबको देख के कि मेरे भाई की जो सियासी, अगर मैं कह दूं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, वो सब आज सामने दिख रहा है. मेरे को भी लगभग 30 साल हो गए पब्लिक लाइफ में. हिंदुस्तान में मेरे को घूमने का मौका, इंडिया में घूमने का मौका, पॉलिटिकली बहुत अवसर मिलते हैं और मैं गया भी हूं. पर विजय भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत लीडर के साथ काम किया, उनके क्षेत्रों में काम किया, पर बहुत कम लोग ऐसे मेरे को दिखते हैं जैसे विजय भाई का आप लोगों से प्यार और कनेक्ट है. ये आम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता. लोग एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पर लोगों का दिल और प्यार जीतना बहुत बड़ी बात है, जो मैं समझता हूं मेरे भाई विजय ने अकेला अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं, सारे गोवा में. ही इज नॉट अ लीडर ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी or one area of Goa. My friend Vijay Sardesai, President, Goa Forward Party, is the leader of full Goa. मेरे को आज यकीन हो गया है. खुशी हुई है कि मेरे को मौका मिला. मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं अपने दोस्त का भी और सारी टीम का, जिन्होंने मेरे को इतनी मान, इज्जत, रिस्पेक्ट इस ओकेजन पे दी है. मैं समझता हूं ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है. इट्स इन योर ब्लड. हॉस्पिटैलिटी इज इन योर ब्लड. सिंसियरिटी इज इन योर ब्लड.
हार्मनी इज इन योर ब्लड। गोवा मैं समझता हूं एक शाइनिंग स्टार है इस देश का, जो एक मैसेज भेजता है कम्युनल हार्मनी का। मैंने देखा है, एक साइड चर्च है, एक साइड मस्जिद है, एक साइड टेंपल है, मंदिर है, और जिस तरीके से लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं, वो और इस देश में कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ गोवा में मिलता है। बहुत बड़ी बात है। आज मैं इस खुशी के मौके में शामिल हुआ हूं और मेरे को ये खुशी दुगनी तिगनी हो गई है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गई है, जब मैंने ये देखा है कि विजय ने इतना हार्ड वर्क किया। पार्टी चलानी कोई आसान चीज नहीं है। मैं पहला इलेक्शन एमएलए जीता, मैं आजाद बतौर इंडिपेंडेंट जीता था, और इधर तो विजय भाई एक पार्टी चला रहे हैं। एज इंडिपेंडेंट मैं एक क्षेत्र नहीं संभाल सकता था, विजय भाई गोवा संभाल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू विजय भाई, हैट्स ऑफ टू यू। आई एम नॉट सेइंग इट एज अ फ्रेंड, but I am saying it on behalf of all Goans. You are the future of Goa. We need to strengthen your hands. You need to strengthen his hands, so Goa can be in the right hands to take it forward, and progress should be there. I feel this is the start, because आज का जो दिन जन्मदिन है, मैं समझता हूं बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन होता है एक इंसान के लिए। और अगला साल जो आ रहा है 26, 27, वो पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि इफ वी वांट विजय टू बी एट द हाईएस्ट place in the state, we need to strengthen his hand. The trust जो आपने इनमें रखा है, वो ट्रस्ट और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट है जो एक लीडर और एक लोग के बीच में एक चेन की तरह, कड़ी की तरह काम करता है। अगर वो ट्रस्ट, विश्वास है, तो लीडर कामयाब है। तो वही ट्रस्ट है, इसीलिए विजय कामयाब है। मैं तो हंस रहा था विजय के साथ, मैं कह विजय आप तो वैसी लकी हो, आपका नाम ही विजय है, विजय मीन्स विक्ट्री, इसलिए आपको तो ऊपर से ही नाम में ही आपको विजय और विक्ट्री मिली है। थोड़ी सी लोगों का जो प्यार है और हो जाए और मिल जाए, मैं समझता हूं बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके शोल्डर्स पे पड़ेगी और ये खूब निभाएंगे। सो मैं इतना कहता हुआ एक बार फिर विजय भाई को आज के जन्मदिन के दिहाड़े की शुभकामनाएं देता हूं, हैप्पी बर्थडे कहता हूं, एंड मे योर दिस कमिंग ईयर बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच, wonderful being with you, and thank you Vijay bhai being a wonderful host and taking care of a friend from Punjab. Thank you once again, and wish you all a very very successful and happy coming year. Thank you. धन्यवाद सरजी। हांव सगळ्या कडेन उपकार करून मागता, जे मदीं उबे आसात, आमी सगळ्यांक टायम दितलो, टायमा भितर आमी सगळे कार्यक्रम सोंपयतले, तुमकां शुभेच्छा दिवपाकय आमी वेळ दितले, पूण मातशें ज्या जाग्यार बसपाक मेळटा थंय तुमी बसून घेवचे। फुडल्या सुवातेर हांव मागता महाराष्ट्रांतल्यान निप्पाड हांचे आदले आमदार अनिल कदमय आमचे मदीं आसात, हांव ताचे कडेन उलयतां, ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें। गोव्याच्या मातीमध्ये स्वतःचं अस्तित्व रोवणारे, ज्या कालखंडामध्ये आपला मतदारसंघ तर काय, परंतु संबंध राज्यामध्ये एक पक्ष स्थापन करणे,
आणि त्याला पुढे पुढे घेऊन जाणे, अशा उंबरठ्यावरती उद्याच्या गोव्याचं भविष्य ज्यांच्या हाती आहे ते आपल्या सर्वांचे नेते, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे संस्थापक, आजचे सत्कारमूर्ती आदरणीय माझे मित्र, थोरले बंधू विजयजी सरदेसाई, त्यांच्या खास करून शुभेच्छा देण्याच्यासाठी आलेले पंजाबचे आमदार, त्यांच्या जीवनसंगिनी आदरणीय उषाताई, व्यासपीठावरती बसलेले सर्व मान्यवर, त्यांच्या पक्षाची धुरा त्यांच्या पश्चात सांभाळणारे सामर्थ्यवान, त्यांचा साथ देणारे माझे धाकटे बंधू आणि मित्र श्री दुर्गादास कामत, विजयजींना शुभेच्छा देण्याच्यासाठी उपस्थित, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले त्यांचे समर्थक, हितचिंतक, मित्र परिवार, बंधू आणि भगिनींनो, महाराष्ट्रातून मी येतो. महाराष्ट्राचा छोटा भाऊ म्हणून उल्लेख केला तर वावगं ठरू नये. गोव्याच्या भूमीमध्ये आज प्रत्येकाच्या हृदयावरती अधिराज्य गाजवण्याचं स्वप्न ज्यांनी उराशी बाळगलंय ते विजयजींच्या शुभेच्छाची सगळी भाषणं मी ऐकत होतो. मराठी समजते ना सगळ्यांना? आणि मग जी तळमळ या माणसामध्ये, मी ती तळमळ पाहिली. एक महिला भगिनीचं भाषण ऐकलं, त्यांच्या अनेक जिल्ह्याचे प्रमुखांची भाषणं ऐकली आणि विशेषतः उद्याचं भविष्य ज्या युवकांमध्ये, ज्या युवकांची चळवळ कुठेतरी या गोव्यामध्ये सुद्धा त्यांच्या युवकाच्या चळवळीचा एक युवक बोलला, अनेक ज्येष्ठ लोकांनी आपली मतं मांडली. आणि आज महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये आम्ही देखील 2 वेळा नेतृत्व केलं. त्याच्या अगोदर जिल्हा पंचायतीला सुद्धा आम्ही काम केलं. पण इतका अभ्यासू नेता सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन ज्या पद्धतीने काम करतोय, हे जसं त्यांचं वैयक्तिक काम आहे, हे त्यांचं कर्तव्य ते समजतात. परंतु सगळ्यांच्या बोलण्यात एक लक्षात येतो की येणारं वर्ष हे गोव्याचं भवितव्य ठरवणारं वर्ष आहे. सृजनशील, अभ्यासू, संघर्ष करणारा, गोव्याच्या मातीमध्ये तळागाळामध्ये जाऊन गोव्याचे प्रश्न विधिमंडळामध्ये ज्या पद्धतीने मांडतात ते मी डोळ्यानं पाहिलंय. समक्ष विधिमंडळात सुद्धा जाण्याची अवधी आणि संधी मला मिळाली आहे. एखाद्या माणसाला आपल्या मतदारसंघाच्या मर्यादा ओलांडून जेव्हा राज्यव्यापी नेतृत्व त्याला फुलवायचं असतं, ते राज्यव्यापी नेतृत्व या माणसामध्ये याच्या क्षमतेत आहे. ओरेटरी कमांड आहे. सामान्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची क्षमता असलेला नेता तुम्हाला लाभला, हे तुमचंही भाग्य आहे आणि त्यांचंही स्वप्न आहे. आणि उद्याच्या त्यांच्या स्वप्नामध्ये जे आता आमचे मित्र पंजाबच्या आमदारांनी सांगितलं की ते स्वप्न निश्चितपणानं गोव्याची लोक पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी सुद्धा खात्री माझ्यासारख्याच्या मनात आहे. आजचा काळ वेगळा आहे. पक्ष चालवणं एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे. तळमळ करणं, सातत्यानं फिरतं. विधिमंडळाचं अधिवेशन तर आम्ही पण पाहिलंय. महाराष्ट्रामध्ये नेतृत्व करताना उद्धव ठाकरे साहेब असतील, बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम केलेलं आहे. अनेक लोक विजयजी आम्हाला सांगतात की तुमचे मित्र आहे, काहीतरी मेसेज द्या, काही विचार करा, आमच्या पक्षाकडनं लढता का? मी म्हटलं बाबा ते इतके लढवय्ये माणसं आहे, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणारी माणसं, त्याला सांगायचं सुद्धा मी धारिष्ट करणार नाही. इतके सगळे निरोप विजय सरांच्या बाबतीमध्ये आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला. आणि म्हणून मी पाहिलंय विधिमंडळाचं अधिवेशन म्हटलं की तेवढ्यापुरते आमदार मंडळी जातात, मंत्री तेवढ्यापुरतं काम करतात. पण हा मनुष्य गोव्याच्या काड्या कोपऱ्यामध्ये पायी चालून तिथे सभा घेतात, तिथले सर्वसामान्यांचे प्रश्न गोळा करतात आणि ते प्रश्न सामर्थ्यवानरित्या मांडण्याचं कौशल्य मी पाहिलंय. तुम्ही पाहताय, अनुभवताय, तुमच्या सगळ्यांच्या मनात आहे. जसं स्वातंत्र्याच्या पश्चात 14 वर्षानंतर आपण पाहिलंय की गोव्याचं अस्तित्व तयार झालं, तसं 14 वर्षाच्या एका संकटानंतर म्हणा, वनवासानंतर म्हणा, हे 15वं वर्ष विजयाच्या दिशेने घेऊन जाऊ आणि आपल्या सगळ्यांच्या मनातील स्वप्न साकार हो, अशा प्रकारची मी माझ्या वतीनं मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. मी सांगत होतो की खेड्यापाड्याचं नेतृत्व करण्याचं सामर्थ्य, अर्बन
नेतृत्व करण्याचं सामर्थ्य, गोव्याच्या मासेमाऱ्यांचं जे असेल सामर्थ्य, छोट्या छोट्या घटकामध्ये आम्ही एकतर क्युरियोसिटी, मी एकदा विजय आमच्याकडे दर्शनाला आले होते, छोटं उदाहरण सांगतो. आम्ही शिर्डीला दर्शनाला गेलो आणि अचानक एक महिला भगिनी आमच्या जवळपास आली आणि मलाच कळेना ते विजय सरांना ओळखलं, कदाचित त्या गोव्याच्या कुठल्या तरी असतील, विजय सरांशी बोलल्या आणि त्यांनी त्यांचे फोन लॉकरमध्ये ठेवले होते आणि त्यांचे घरातले लोक त्यांना मिळत नव्हते. विजय सरांचा तो कॉग्निझन्स किंवा ती जी काही त्या क्षणाचा प्रसंग मी पाहिला, इतका विश्वास सामान्य माणसाच्या त्या महिला भगिनीने विश्वासाने सांगितलं. ते म्हणले कुठले आहे तुम्ही, असंच आहे. ताबडतोबीनं त्या संबंधितांशी संपर्क करून आपले देवदर्शन बाजूला सारून करण्याचं सामर्थ्य इतक्या छोट्या गोष्टीपासून मोठ्या गोष्टीचा, खरं तर हा राष्ट्रव्यापी नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेचा माणूस आहे. पण ह्या क्षमता सगळ्यांनाच डायजेस्ट होता असं नाही आहे, परंतु हे गोवन लोकांचं भाग्य आहे की उद्याच्या ज्या स्वप्नामध्ये गोव्याच्या लोकांनी जे स्वप्न पाहिलं विजयच्या रूपानं, मला असं वाटतं की ते साकार करण्याचा एक टप्पा आणि उंबरठा आता जवळ येतोय. मी व्यक्तिशः जास्त वेळ न बोलता, मला कळतंय सगळ्यांना विजय सरांना ऐकायचंय, मी आपला अधिक वेळ घेणार नाही, पण मी जे पाहिलंय ते 100% ही दिशा एका दिशेनं घेऊन जाईल आणि संबंध गोव्याचं नेतृत्व विजय सर केल्याशिवाय राहणार नाही अशी खात्री माझ्या मनात आहे. जिथे माझी श्रद्धा आहे त्या भगवतीला मी प्रार्थना करतो, आई जगदंबे आमच्या विजय भैयाला मनापासून उदंड आयुर आरोग्याच्या शुभेच्छा दे आणि त्यांच्या मनातलं स्वप्न, गोवन लोकांच्या मनातील स्वप्न येणाऱ्या वर्षामध्ये साकार होऊ दे. ते स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही पण आमच्या स्तरावरती जे लागेल ते सहकार्य करू, एवढंच या प्रसंगी बोलतो. मनापासून आमच्या वतीनं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या पक्षाच्या वतीनं, महाराष्ट्रातल्या आमच्या मतदारसंघातनं, नाशिक जिल्ह्याच्या वतीनं विजय सरांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आमकां खुबशे व्हिडिओ आयिल्ले, त्या व्हिडिओतल्यान आमकां तांणी शुभेच्छा दिल्या. फक्त 3 व्हिडिओ प्ले करपाक लायता. श्रीनिवास देंपो उद्योजक जे अध्यक्ष आसा देंपो ग्रुपचे, तांचे कडच्यान आमकां शुभेच्छा आयिल्ले आसात. तशेंच आमकां मोहम्मद अझरुद्दीन आदले कर्णधार आनीक क्रिकेटीचे आनी सद्याचे मंत्री तेलंगणा सरकारांतले, ताजे कडच्यान आयिल्ले. आनी तिसरी आयिल्ली आसा जे आमचे अध्यक्षाचे बरे इश्ट सलमान खान, ताचोय व्हिडिओ आयिल्लो आसा. हांव सगळ्या कडेन हांव निकेता कडेन मागता फक्त व्हिडिओ प्ले कर, फक्त 3 मिनटांचे व्हिडिओ. बाब विजय सरदेसाय हांकां 14 जून तांचो वाडदिवस आसा. 57 वर्साचेर पदार्पण करता. हांव विजयाक, जो म्हजो एक बरो मित्र, तांकां वाडदिवसाची हुंदुनीत परबी दिता आनी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवा लागीं मागता की गोंयचे फुडाराक आनी गोंयच्या लोकांची सेवा करपाक तांकां उदंड आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें. विजय आनी हांव, म्हाका दिसता विजयाक जाली हांव जवळ जवळ 15 वर्सां वळखता. विजय एक बरो मित्र, एक बरो पॉलिटिकल लिडर. ताका हांवें सत्तेनूय आसतना अनुभव घेतला आणि आता विरोधानूय आसतना अनुभव घेतला. विजयाचे एक धोरण असता की गोंयची फुडाराक लागून, गोंयची अस्मिताय राखपाक, गोंयची आमची कला संस्कृती हे जे आमचे दायज आमकां जाणटेल्यांनी दिला ते राखपाक विजय सदांच फुडाकार घेता. आणि विजयाचे जे विशय म्हणपाचे असता असेंब्लीन, ते बी गोंयकाराची प्रगती कशी जावची, गोंय समाज आनी कशी उदरगत जावची हाजेरूच तांचो चड भर आसता. विजयान जेन्ना तो मंत्री आशिल्लो, जेन्ना तो उपमुख्यमंत्री आशिल्लो, जेन्ना जेन्ना हांव तांचे मेरेन गेला, तांच्यांनी सदांच एक गोंयचो उद्योगपती म्हणून म्हाका आउट ऑफ द वे वचून ताणें मदत करपाचो प्रयत्न केला. हांव विजयाक ह्या दिसा सगळ्यांच्या वतीन परतून एकदा वाडदिवसाची शुभेच्छा व्यक्त करता आनी विजयान अशेंच गोंयकारांक लागून, गोंयची अस्मितायेक लागून फुडें अशीच आपली कार्यां आनी आपली जी झुंज आसा ती अशीच फुडें दवरची अशें मागून हांव एक्चुअली तांकां 14 तारखेक पर्सनली मेळपाचो आशिल्लो, पूण कामाच्या कारणाक लागून हांव गोंयच्या भायर आसतलो, म्हणून ही व्हिडिओची मेसेज हांव लोकां पर्यंत पावयता. Hello Vijay, a very very happy birthday and I'm very happy to know you for the last almost 7-8 years. With the highest regard and respect for you, I sincerely hope and pray that you become the number one, that is inshallah hopefully Chief Minister, and I'm wishing you the very best. I hope you really enjoy this birthday and my best wishes are always there with you, and I pray to Almighty Allah that may Allah always
protect you and send you His divine blessing to get to that stage. I know you have been working very, very hard, but I'm sure, inshallah, the results will come very soon. Please take care, look after yourself. Very, very happy birthday, and I'm going to miss the birthday. Inshallah, see you soon. My dear friend Vijay Sardesai, there are a long time that I've known you. It's been almost like 15, 20 years. Even a good friend. Wish you a very happy birthday, my dear friend. God bless you. You're a good man. Do the best that you can. And God bless you with all the success and the long life and your wife, kids, and a happy family and good health, and just be the best version of yourself and keep on getting better and better every year. Wish you all the happiness. God bless you, Vijay. थँक्यू. हांव मागता आमच्या पार्टीचे चीफ स्पोकपर्सन प्रशांत नायक हाजे कडेन ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें. सुरवेक वरुण देवाक नमन करता. गेल्ल्या वर्साक वाडदिवसा दीस इतलो घोग्यांनी पावस की लोकांक पावन जाले खूब जाण. आनी ह्या वर्साक सगळे बदलले. आयज विजयाचो वाडदिवस पावसाची सगळी तयारी करून सुद्धा लोकांक बिंदास पैकी येवपा मेळ्ळे. आनी ताका लागून हो इतलो लोक हा जागा आयोजकाच्या वतीन विजयाच्या वतीन हांव तुमची माफी मागता. आमी कदेलाची बरीच व्यवस्था केल्ली पूण अजूनही हजारभर लोकांक उबी रावचें पडलां. ताजे बद्दल जाहीर माफी मागता. IPL सगळे पळयता न्ही. IPL इंडियन प्रिमियर लीग. भुरगे इंडियन प्रिमियर लीग पळयता न्ही. ह्या खेपे इंडियन प्रिमियर लीगीचो स्टार कोण रे? कोणा खबर ना? स्टार प्लेयर कोण IPLाचो? वैभव सूर्यवंशी. गोंयच्या विधानसभेतलो स्टार प्लेयर कोण? विजय सरदेसाय. वैभव सूर्यवंशीचे इलेक्शन जाले. ताका आतां वयर पावयलो. इंडियन क्रिकेट हेतून भितर ताका वयले स्थान मेळ्ळें. जर वैभव सूर्यवंशी IPLा भितर आपले स्थान निर्माण करता आनी वयर वता जाल्यार गोंयच्या विधानसभेची खिंड चौफेर लढोवपी आमच्या विजयान वयर वचपा जाय काय ना? वचपा जाय काय ना तुमकां विचारता हांव. जेवण बेगीन दिवचें पडटलें दिसता म्हाका लोकांक. विजयान वयर वचपा जाय काय ना? आवाज येऊ दी मरे. तुमचो आवाज जो वेळपर्यंत येना तो वेळपर्यंत आमचो आवाज सुटना हांगा. आमी ह्या दिसा सदांच डबल इंजिनाची खबरी आयकतात आनी कांय वेळाचेर ट्रिपल इंजिनय बी म्हणटा ते. डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन. डबल इंजिनाची कामां कितें? 65 रुपयाचे पेट्रोल 103 रुपया. हांव गोंयचो रेट सांगता. 65 रुपयाचे पेट्रोल 103 रुपया. कोणी केले? डबल इंजिन सरकार. 400 रुपयाचो गॅस 1000 रुपया. कोणी केलो? डबल इंजिन सरकार. वयली इंजिनान. भांगर जाले 1,60,000 आणि 1,65,000. हांगा दैवज्ञ समाजाचे अध्यक्ष बशिल्ले आसात आणि पंतप्रधान सांगता तुम्ही भांगर घेवप ना म्हणल्यार तुगे चेडवाचे उक्ती गळ्यात लग्न कर म्हण कोण सांगता? देशाचो पंतप्रधान सांगता. हे सांगले आमकां सांगले तू भांगर घाल नाका, तू भायर वचनाका, तुम्ही परदेश दौरी करनाका, तुम्ही फॉरेन एक्सचेंज बोडनाका. म्हणल्यार लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण. तू लोकांक एक सांगता आणि तू परदेश दौऱ्यार वता. तू देशाचो पंतप्रधान म्हळ्यार तुका रायट हा, दिरेत हा वचपाक. तो सुप्रीम कोर्टाचो चीफ जस्टिस कित्याक भोंवतो रे भायर बॅडमिंटन खेळपाक? ताजे बरोबर तो मिनिस्टर कित्याक वता रे? हे लोक कित्याक वता भायर? जेन्ना तुवें आपूण सांगला की हे करपा नज म्हण
तांकां कंट्रोल कर मरे तुज्या मंत्र्यांक. तुम्ही भायर वचपा जायना, पहिले तुम्ही धोडो घालून दियात. पूण हे डबल इंजिनाच्यान जायना. ह्या डबल इंजिना बरोबर सकली इंजिन कितें करता तें पळोवया. सकली इंजिनाक व्हडले देशातली सगळ्याच्या व्हडली ट्रॉफी म्हळ्यार वर्ल्ड कप फुटबॉला सुद्धा दिना पळय तेज्या व्हडली ट्रॉफी दिवपाक. कित्याक हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशा भितर जर कोणा आहा तो गोंयचा. तेका लागून तेका सगळ्या व्हडली ट्रॉफी मेळपाक जाय. क्रायम रेट सामको हायेस्ट आसात, पूण तितल्याच लागीं पाविल्ले आसा आमी क्रायमाच्या बाबतींत. डेली कोणाचो तरी मर्डर, खंय तरी रेप, कोणाची तरी चोरी, आनी चोरी सादी न्ही. बांगलादेशासान लोक येतात आनी हांगा लोकांचेर दरोडे घालतात. एदी व्हडली चोरी. अरे आनी तो अमित शाह सदां म्हणटा बांगलादेशा बंद करपा जाय, बांगलादेशी घुसखोरां 14 का कितली 5, 10, 11, 12 वर्सां जाली न्ही. 12 वर्सां कितें करता तुमी? 12 वर्सां बांगलादेशी बंद करपा जालना. 12 वर्सांक तुमच्यांनी बांगलादेशी येवपाचे बंद करपा जालना म्हळ्यार ते गोंया येवन हांगा दरोडे घालतात. सो हे आनी आमचे होम मिनिस्टर आमचे सरकार हाजे बाबतींत कांयच करपाक शकना. नोकऱ्यो पावणेर हांव सगळ्या भाशणांनी सांगता म्हजे ह्या सरकाराच्या नोकऱ्यो पावणेर. जशे हॉटेलां भितर मेनू कार्ड आसता, बटाटवडो 20 रुपया, भाजी पाव 30 रुपया आनी तुवें मसाला डोसा घेतलो 80 रुपया. ह्या सरकाराची एक मेनू कार्ड आहा. मेनू कार्ड कितें? टिचर जावपाक जाय 15 लाख रुपया, एक्सायज इन्स्पेक्टर जावपाक 40 लाख रुपया. बाकी आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे रेट ठरिल्ले आसात. आनी हांव सांगना हे पुजा म्हणटा सांगता पुजा. ज्या पुजाक तांणी धरलो पळय ते पुजा सांगता की आपल्यान हे सगळे कलेक्ट केला म्हण. सो ह्या अशा परिस्थिती भितर गोंयाक कितें जाय? गोंय म्हणटा की आपल्याक कोळसो नाका, आपल्याक रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग नाका, आपल्या गोंया भितर संवस्थकाय जाय, आपल्याक 39A नाका. हे सगळे जेन्ना गोंय म्हणटा हे करतलो कोण? हे तुम्ही आमकां जे जाय ते करपा खातीर आमकां कोण तरी जाय न्ही. कोणी तरी मुखार वचपा जाय. विजयान सांगले आमी सगळे जाण मेळून मुखार या म्हण. बरें तेंपा पयलीं सांगले, 2 वर्सां पयलीं सांगले आमी सगळे मेळून मुखार या. जाय जाल्यार हांव बी तुमच्याच बरोबर येता, आमी मुखार या म्हण. आज विजयाल्या बर्थडेक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टीचो अध्यक्ष येवन गेलो. ताचो एक कार्याध्यक्ष उत्तर गोंयचो कार्लूस आल्मेदा आयलो. तांचो दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष एल्टन बाब आयलो. बाब वेंद्री विएगस आयलो. अरे हे सगळी जर येतात काडी घालता कोण? आडयता कोण? सगळ्या गोंयकारांक घेवन मुखार वचपाक काडी कोण घालता आनी कोण आडयता हाजो सोद काँग्रेस पक्षान घेवपाक न्ही. आनी ओगीच कॅबिना भितर बसून म्हणले आमी एकेबे 21 शिकतात, आमी एकेबे 23 शिकतात. तो आनी एकटो बीजेपी म्हणटा आमी 30 शिकता म्हण. गेल्ले केपेक बी म्हणटाले ते. आमकां पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाक कळ्ळें ते गेले. साऊथ गोवा पार्लिमेंटाक पयलीं म्हणटाले कितें 1 लाखान निवडून येता, मागीर हळू देंवयले 60,000 निवडून येता, मागीर म्हणले 30,000 निवडून येता. आमी एकदां सांगले आमी 10,000 वयर मतांनी निवडून येता म्हणून बिरयातो आनी तो निवडून आयलो. सो आमी जर आमी एकठांय जावन वतली जर जायत आमी एक पावल फाटीं घेतात. तुमी बी घेया मरे एक पावल फाटीं. आमी एक पावल मुखार येतात, तुमी बी एक पावल मुखार येयात. हो लोक जो आयला आज हो लोक असो येवना. हो लोक विजयाच्या मोगान आयला. ह्या लोकांक जाय जर लिडर जर शिकना जर जायत, लिडराक लोकांच्यो अपेक्षा जर कळना, लिडराक लोकांक कितें जाय ते समजोवपाची जर तांक जर ना जर जायत जाल्यार लिडराक बुद्ध शिकोवपा हो लोक आज आयला. हो लोक थारायतलो, हो लोक आयलो तो थारायतलो गोंय खंयच्या मार्गान वतली ते. आमी सदां म्हणले आमी बरोबर या, आमी तुमचे बरोबर येतात. पूण 500 बी एक टायम उरता. कितलो वेळ रावप?
कोणा खातीर रावप हे आज समजून घेवपाची गरज आसा. हांव मागता दामबाबान हृदय साहेबिणीन हांच्या तकलेक मातसो उजवाड घालूं दी आनी तो उजवाड शेवटच्या क्षणात निवडणुका डिक्लेअर जातकीर दी. आज अब ह्या टायमाचेर जावपा जाय. तुम्ही सुशेगाद गाफील रावतले आनी दुसरो कोणी तरी शेत कोसतलो नाटतलो आनी भात घेवन वतलो आनी तूं मेरेर बसून रावतलो. तसल्यो गजाली कथा येवपा ना. आमी बरोबर शेत कोसपा या, आमी बरोबर धान लावया, आमी बरोबर रावया आनी बरोबर लुवया, बरोबर भात खावया. ही अपेक्षा जो कोण घेवन आसा पळय तोच ह्या गोंयांत टिकतलो. विजय बाब हे नेतृत्व करपा जाय गोंयचे. आमचो उत्तर गोवा अध्यक्ष दिपकान सांगला आमी मुखार या म्हण. पेडणे टू काणकोण तुमच्या नाशिक जिल्ल्या एवढा सुद्धा गोवा नाही. येते ना पंजाबाचोय बी डिस्ट्रिक्ट व्हडलो आसतलो. तर आमी एकठांय जर जाली जर जायत आमचे बरोबर सगळे आमचे बरोबर हिंदू आसा, क्रिस्तांव आसा, मुसलमान आसा. कित्याक आमचो पक्ष तसो आसा सर्व धर्म समभाव, सगळ्याक बरोबर घेवन वचपी पक्ष. हांव मागता तुमचे कडेन आज विजयाचा वाडदिवसाक तुम्ही विश करपा आयलात. हे फक्त विश दिले इतल्या लोकांची भाशणां केली आनी घरा कडेन वचून विसरपा खातीर न्ही. आज जुना भितर आहात, डिसेंबरा भितर एखादे निवडणूक जावपाक शकता. डिसेंबराक 6 म्हयने याद दवरचे पडटले. आमी विजय सरदेसायाच्या वाडदिवसाक गेल्ले तेन्ना प्रशांत नायकान कितें सांगिल्लें, तेन्ना विजयान कितें सांगिल्लें, तेन्ना बाकीच्या उलोवप्यांनी कितें सांगिल्लें हे प्रत्येकाक याद दवरचें पडटलें. आनी हे जर तुमी याद दवरली जर जायत जाल्यार गोंया भितर जो बदल जातलो, गोंयच्या लोकांक जो बदल जाय, गोंयच्या लोकांक जी चेंज जाय, गोंयच्या लोकांचो विजय जावपाक तो निश्चितपणान जातलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रशांत बाब. आता मागता फादर आल्बर्ट फेर्नांडीस हाचे कडेन तुमी ह्या वेळार उलोवप करचें. भोवमानेस्त विजय आयचो वाडदीस संबरोवपी आनी हांगासर माचयेर आसलेले सोमेस्त म्हज्या बाबा भयणानो आनीक तुमी आपुरबायेच्या बाबा भयणानो. पळय तुमी म्हणटाले हांव एकलो पाद्री उलयलो आनी दुसरो पाद्री हांगासर कसो आहा काय म्हणून. खरें सांगचें म्हणल्यार तुका आय एम व्हेरी अनकम्फर्टेबल हियर. कित्याक हो जागो म्हजो न्हय. तूं इगोर्जेन मिसा बाबतीन शर्मा कितें सांग म्हण सांग थिंगा फोडपी देवाचे उतराचे पदवी ना. पण हांगासर ह्या पॉलिटिक्सा हाटेन बाबतीन जरी तर हांगासर उबो रावलो म्हणटच म्हाकाय मातशें कडकोडा येता. कित्याक दिस इज नॉट माय प्लेस. आनी हाका लागून घोडे तुमकां घोडे ते मानतले आनी जे कोण माननात ते रावतात आसतले पळोवपाक फादर आल्बान आयला वो ना ताचे बाबतीन मागीर व्हिडिओ काडपाक रिल्स येतले. पाद्री हांगासर स्टेजीचेर करतात कितें तर हाचो जागो इगोर्जेंत हे हाच्या बरोबर कित्याक आसात म्हणून गडे जाय ते अशें कितें येवंक शकता आसतलें. पण हांव आयज हांगासर खेरीत भाशेन म्हज्या कुसियेसान हांव उबो रावला. हांगासर हांव मडगांव रावता सेंट जॉन पॉल कॉम्प्लेक्स हांगासर आदी लार म्हणटालें तें एज अ डिरेक्टर ऑफ द फॅमिली सर्वीस सेंटर. विजय आगोडे हांव आदींच्यान फातोर्डा पडटा तें एड्रेसाचेर बोर्डा म्हूण आसा. आदी घडे विजयाच्या नांवान वळखतालो, विजयाक वळखतालो. पण थोडे वर्सां जालीं लागशिल्ल्यान आमचे जायते फावटी बॅट्स जाता, आमी मेवतात. तातूंतल्यान कितें तरी विजयाका कळ्ळ्यान हांवें लागशिल्ल्यान कितें अनुभवलां चाखलां तें ताच्या नांवांतल्यानूच हांव तुमच्या दोळे मुखार दवरूंक सोदतां. ताचें नांव विजय. 5 उतरां आसात. VIJAI. कोंकणींतल्यानूच इल्लीची समजिकाय घेवंक सोदता. वी म्हणटात तेन्ना म्हाका विजयांतल्यान एक वाघ दिश्टी पडटा. गरजता तो वाघ. आनी त्या पासून तुमी पळयलां आसतलें ताका एसेंब्लीन कहो गरजता तो. आनी ह्या वाघाची टॅरिटरी कितें? फातोर्डा न्हय, गोंय. ही टॅरिटरी ताची. देखून तो जरी तो झुजपी तर जाल्यार घडे गोंयकारां खातीर झुजता, गोंयच्या पासत दिसता. देखून ताचे टॅरिटरी म्हणटात ताचे नाका कडेन वास आहा म्हणटा तो वाघाचो. गोंय, गोंयकारपण आनी गोंयचे.
आनी त्या पासत असले आमकां गोंय जाय, गोंयांत वाग जाय जे गोंयचे सोपन येतले. देखून तो गोंयचो वाग, ताची टॅरिटरी गोंयची, कोल्हापूरचो न्हू तो, हुबलीचो न्हू तो, बेलगांवचो न्हू तो, आनी खंयचो हाडलेलो पोसलेलो न्हू तो, बोंडला जुवान घाता तो हलो ना. पूण हो वाग आपले जमनींतल्यान उत्पन्न जाल्लो. आनी त्या पासत म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक कसल्या वागाची गरज आसा. गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार, गोंय आमी राखतले जाल्यार. दुसरी आय हांव म्हणटालो इंगडो जाणात न्हू तुमी इंगडो म्हणटा तो उजो न्हू, तो उजो पालोवलो. पूण इंगडो म्हणटात ताका पासेंस जाय. इंगडो म्हणटात तेन्ना त्या इंगड्याचेर जें कितें आमी भाजतात न्हू ताका रूच येता न्हू. आमी इंगड्याचेर बार्बेक्यू करतात न्हू, इंगडो करपा खातीर खूब त्रास जाय, बेश्टो जायना तो. इंगड्याचेर आमी बांगडे भाजतात, ताल्ले भाजतात केळीच्या पानांत, अदीक भलायकेक गोट म्हणटात. तसलें कितें न्हू विजया सगळें पळयता. ही डजंट वॉन्ट टू मेक सर्टन डिसिजन इन अ हेस्ट. इंगडो म्हणटा पासेंस घेता, पळोवपाक सोदता, रावता कितें कात तातूंतल्यान. आनी हें म्हाका दिसता गरजेचें. ह्या वेळार पासून जेन्ना आमच्या गोंयांत उचांबळ जाल्ले आसात, ते वाटेन एक पक्ष पडलो असो दिसता तांचे मदे खातर, दुसऱ्या वाटेन दुसरी बदलोवपां जाल्ले आसात, फुडाकार दुसऱ्यान कोणें घेतलेलो आसता, तेन्ना आमकां इल्ली काचाबुलाय जाता. आनी आतां कितें करपाचें त्याच वेळार डिसिजन घेवपाचें, निर्णय घेवपाचो अशें जायना. त्या पासत आमी मागपाची गरज आसा. लेट टायम इन गॉड्स विजडम प्रिवेल. आमच्या मदें जाणवा येवची, आनी जाणवायेन आमच्या गोंयच्या बरेपणा खातीर कितें तरी विजयाच्या मनांतल्यान एक निर्णय येतलो हाची म्हाका खात्री आसा. दुसरी जे हांव म्हणटालो न्हू जोग, आख्खो संवसार जेन्ना ताची टॅरिटरी खंय गोंय म्हणल्यार, पूण तो शिकता, तो पळयता दुसऱ्या खंयसर. देखून आयज हांगासर हाजीर आसात ते न्हूच फकत गोंयचे, आमच्या पंजाबचे आसात, आमच्या नाशिकचे आसात, दुसरे आसात गोंयच्या भायर. ते ही ताची इश्टागत. हे बेश्टेच नात हांगासर. म्हज्या अनुभवा प्रमाणे तो शिकता, आयकता, पळयता, आनी आमच्या गोंयच्या खातीर कितें बरें हाडूं येता काय हाचे विशीं ताचो हुस्को आसता. देखून म्हाका दिसता ते मनान इश्टागत तो सांबाळटा आनी इश्टागतीन तो फुडें वेता. दुसरी आकांताक सांपडलेल्यांक पावपी तो, आनी जायत्या जाणांक आदार दिता तो. हांगासर आमी घडये जायते जाणां हाजीर आसात, कित्याक आमच्या आकांताच्या वेळार घडये ताणें हुंयच्यान आमकां आदार दिला, पावला तो. पूण त्या मोगाच्या भावनेन आयज आमचें गोंय आकांताक पावलेलें आसा. आमची गोंयची अस्मिताय एके भाशेन इल्ली आकांतलेली आसा. आनी असल्या वेळार आमकां विजयाचेर आनी ताच्या सारकेल्यांचेर एक विस्वास आसा. आनी आसूं गरजेचें हें गोंय सांबाळपाक, हें गोंय राखूंक. आनी हो विस्वास म्हज्या काळजांतल्यान येता. आनी निमणी आय हांव पयलो समजलोलो की विजयाचे निमणे उतर वाय म्हणून विजय, पण थंयसर आय आसा. आनी वाय म्हणटा तेन्ना चल या, ताचें अशेंच म्हणप चल या. आनी ती वाय आहा ती आमच्यांनी आई म्हणूं जाता. आनी त्या पासून चल या खंय. जायत्या जाणांनी सांगलें आमी खंय वचूंक जाय, कितें करूंक आमी वचूंक जाय, केन्ना वचूंक जाय हाचेर जायत्या जाणांनी घडये लक्ष घातलें. आनी त्या पासत हें आमच्या मनांत दवरचें. जेन्ना वेळ येता तेन्ना आमी खंय वचूंक जाय, हें गोंय खंय व्हरूंक जाय हाची आमकां गोंयकारांक मातशी इल्ली जागृताय आसची. आमचें गोंय आमी सांबाळचें आनी गोंय सांबाळचेच खातीर चलया फुडें. देव बरें कर फादर. जाचें भाशण आयकोपाक आमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात. हांगा बोल्ले त्या माटवाक इतलेंच न्हय, सत्ताधारी पक्षांतले आमदार लायव्ह आसात 15 वेगवेगळ्या युट्यूब चॅनलाचेर. म्हणजे भाशणाची कितले लोक वाट पळयतात पळय. हांव स्वताकय चीफ ह्या तुज्या ह्या भाशणाची वाट पळयतां. खंय तरी एक निर्णय जातलोच आज. हांव मागतां आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष भौमानेस्त विजय सरदेसाय, ताचो वाडदिवस आमी मनोवपाक आला, ताणें ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. माचेर आशिल्ले सगळे आमचे मित्र आनी जमिल्ले सगळे आमचे मित्र, सगळ्यांची नांवां घेना, 9:30 जाल्लीं आहा. आमचो पेबी जो पंजाबच्यान आयला तो म्हाका म्हणटा की पंजाबान अशे लोक रावनात म्हणून. हांवें म्हणलें गोंयकार हो युनीक. आमकां पंजाबे भशेन काळीज आहा
पुणून आमकां पासियन्सूय आहा आनी ताजे खातीर मोगान जे तुमी सगळे आयल्या तुमकां पयले सुवातेर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाक आर्गां दिता ही 56 वर्सां म्हाका आतां मेरेन दिल्या म्हणून. आनीक लोकांक की लोक जे म्हजे बरोबर रावल्या 2012च्यान जेन्ना म्हाका तिकीट डिनाय करून तसो पॉलिटिकल डस्टबिनान उडयलेलो थंयच्यान काडून 3दा एसेंब्लीन पावयलेले हे लोक आनी गोंयची जनता तुमकां सगळ्यांक सलाम करून हांव म्हजें भाशण सुरवात करता. ह्या दिसांनी खूब इंटरव्यू हांवें दिल्या जे इंटरव्यूआंनी अशें दिसता की आमी एक कितें तरी आमी एक आमची वाटचाल आमी आमचे चल या फुडें म्हणटा तें गियर आमी घालतात म्हणून. आनी हाजो अनाउन्समेंट उत्सुकतायेन आमचे सपोर्टर आमचे ओपोनंट्स आमचे अगेन्स्ट पार्टी हे सगळे पळयतात आनी ते आज कितें तरी अनाउन्समेंट जातलो अशें लोकांचें एक्सपेक्टेशन आहा. गोंयांत लोक सॉलिड भ्रश्टाचार म्हळ्यार करप्शन कॉम्युनल आनीक एंटी गोवन गव्हर्मेंट वो आमी वी आर सफरींग दीस. करप्शन आसाच. करप्शना बरोबर आमचे गोंयचे साहेबाक गाळी मारपाक इम्पोर्टेड लोकांक हाडटात. हे आमचो सरकारूच करता. सरकाराक तशी कशी तरी ही कॉम्युनल हार्मनी जी इतल्या वर्सां आमी राखून दवरल्या ती कशी तरी डिस्टर्ब करपाची आहा कित्याक तांकां पोलरायझेशन करून इलेक्शन जिखपाचें आहा. हे सगळें पळोवन गोंयकार एक नियाळ घेतात. नियाळ कितें आमचो एम्प्लॉयमेंट आतां प्रशांतान भाशण दितना सांगलें की नोकऱ्यो विकल्यो. हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान गोंयान आहा आनी हायेस्ट पर कॅपिटल इन्कमूय गोंयान आहा. हें कशें गणीत बसता तें म्हाका कळना पूण आसा. म्हणटगर अनएम्प्लॉयमेंट हाय आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंटान ज्यो नोकऱ्यो काडटात त्यो नोकऱ्यो ते विकतात. त्यो नोकऱ्यो फुकट मेळना तुका. डिग्री आतां डिग्री पेपर फुट्टात. सो ताजे खातीर कॉक्रोच जनता पार्टीचे विचार आतां इंटरनेटाचेर बरे पावरफूल जाल्ले आहा आनी ताजे खातीर ही जॉब स्कॅमां हे जे हाय अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान हे जे आमी सोंसतात हाजेर लोक विटल्यात. तातले तातूंत फादर विक्टरान म्हणले ते भशेन आमी लास्ट गोंयकार स्पिसीज उरतली काय कितें हो प्रश्न एक जाल्लो आहा. कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची गोंयांत कितले आनी डेव्हलपमेंट जावचो. गोंयांक आज 65 MLD म्हणल्यार 65 मिलियन लिटर्स पर डे उदक कमी जाता. हो पावसाचो म्हयनो म्हाका गेल्ले 56 वर्सान एटलिस्ट 40 वर्सांची याद आसतली. 40 वर्सांनी इतलो ड्राय म्हजो वाडदिवस आसतलो म्हणून केन्ना चिंतूंकूच ना. एल निनो इफेक्ट म्हणून आतां चालू आहा. एल निनो म्हळ्यार कितें पावस कमी जातलो आनी पावस कमी जावन सामको म्हळ्यार ड्रॉट वाडटलो. आमी उदकाक पातीशेर जावपाचे आहा. ही परिस्थिती आहा. तर ह्या परिस्थितीन म्हळ्यार दुश्काळांत 13वो म्हयनो म्हणटात. आमचे हिंदू हातून 13वो अदीक म्हयनो म्हणून आसता आनी हो अदीक म्हयनोच आहा. तातूंत दुश्काळ येवपाचो आहा. सो दीस फुडले बरे ना. अशे परिस्थितीन आमी वाडदीवस जेन्ना साजरो करतात तेन्ना गोंयांत कितें इश्यू आहा. कोळसो हाडलो कोणें. काँग्रेसीन हाडलो कोळसो. हो कोळसो वाडयलो कोणें. बीजेपीन वाडयलो. आमी कितें करतात आमी कोळसो खातात आनी मरतात. वास्कोकार लंग पंक्चर जावन मरतात. कोळसो कसो हाडायतले. प्रमोद सावंताक गट्स आहा अडानीचो कोळसो हाडपाक ओ जिंडाळ्याचो कोळसो हाडपाक. अडानी म्हणटा सरकार चलयता देश चलयता. हाडायलो कोळसो प्रमोद सावंत जालो ट्रान्सफर. कितें करतलो तो. सो कशें खंयचे सरकार कसलो जाय तुमकां. लिडर कसलो जाय. हो कोळसो आमी बंद करचो पडटलोच.
फुडलो सरकारचो सगळो डबल ट्रॅकिंगान लोक जे त्रास जाता तांणी एक तकलेन धरूंक जाय आनी वास्कोकारांनी चड तकलेन धरूंक जाय की कोळशाची पार्टी म्हणटा ती बीजेपी आनी बीजेपी वडोवपाकूच जाय आनी वडयतले जाल्यार कितें जाय वडयतले जाल्यार एकवट जाय म्हणटात आमी एकवटा खातीर हांवें सगळें केलें गेले वाडदिवसाचें म्हजें भाशण आहा जंय हांव म्हणटा फायनल सॅक्रिफायस करपाक तयार फायनल सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें पक्षाचो मर्जर करपाक तयार आहा म्हणून हे पसून आमी ऑफर केली गेलो वाडदिवस आतां परते 1 वर्स सोंपलें कितें केलें आमी तातूंत कांय केलो ना भजी भाजली आमकां सांगतात कितें ना हाय कमांड वील डिसायड अरे कोण हाय कमांड पीपल आर अवर हाय कमांड दिल्ली बसला तो हाय कमांड न्ही लोक मतां मारता हांगा खंयचोच हाय कमांड डिसायड करचो ना कितें आनी कात तें लोकांक कितें जाय तें जातलें आनी लोकांक कितें जाय तें जर जायना जाल्यार लोकांक वखद आहा कशें करपाचें तें ही परिस्थिती आहा दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा वचून गॅरंटेड ना दाबोली एअरपोर्ट उरतलो म्हणटा तें तुमी गॅरंटी धरून नाकात इलेक्शन जालें अनाउन्समेंट येवंक शकता सेम इश्यू बेंगलोराक जाल्लो एअरपोर्ट तयार जालो ताजेर पयशे मोडले आनी मागीर तो सिव्हिलियन म्हणून कट केलो सेम GMR चलयताले दुसरो एअरपोर्ट GMRाक लॉस जाता GMRाचे प्रॉफिटान भागीदारी करपाक आमचे मंत्री इनवॉल्ड आहा सो हे एअरपोर्टाची गॅरंटी ना पूण हो एअरपोर्ट कोणे हाडलो हो एअरपोर्ट दाबोलीचो मोपा व्हरपाक डिसिजन कोणाचें ओगी नियाळ घेवया काँग्रेसीचें डिसिजन हे इम्प्लिमेंट बीजेपीन केलें सो काँग्रेस आमची एलाय हांवें तांचे बरोबर कमिटमेंट दिल्लो आहा की 2027 हो असेंब्ली टर्म हांव तांचे बरोबर आसतलो म्हणून हांव तांचे बरोबर रावलो म्हाकाय ऑफर आसली म्हाका ऑफर आशिल्ली अशी न्ही ते 8 जाण फुटूंक शकताले हांव एकलोच जॉईन जावंक शकनासलो पूण हांवें केलो ना कित्याक आमी उतराक सेर्त रावंक सोदताले सेकंड एकदां हांव बीजेपी बरोबर गेल्लो आनी ताजे खातीर म्हाका वचून गाळ्यो पडटात सो ते पेनन्स हांव घेतलो 5 वर्सांचे सत्तेचे भायर रावन पेनन्स घेतलो हे हांवें डिसिजन घेतिल्लें पयलेंच तितलेंच न्ही हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें तुमी सगळे म्हणटात हांव असेंब्लीक हाजयता म्हणून हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें कोणीय जर एक आहा आनी बीजेपी 20 आहा जाल्यार एक व्हरून थंय मर्ज करपाचो म्हणून हांव परते मर्जर करता म्हणून हांव एक घेवन काँग्रेसीन मर्ज करता म्हणून म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन करा म्हणून आतां हो जो मायकल लोबो आयिल्लो हे मायकल लोबोन तेन्ना खंय ऑब्जेक्ट केलें हे म्हाका दिनेश गुंडूरावान सांगलें कित्याक मायकल लोबो आनी मायकल लोबो बरोबर एक जोडपें आशिल्लें म्हळ्यार तो ताजी बायल प्लस तो केदार नायक आशिल्लो सो ते म्हणटाले आमी 3 जाण आहा तूं एकलो तूं भायल्यान आयला तूं कसो करूंक शकता हांवें बरें नो प्रॉब्लेम खरी खबर ती हांव एकलोच आशिल्लो ते 3 जाण आसले हांवें तांकां गॅरंटी दिल्ली की तुमी जर म्हाका ऑपोजिशन लिडर करता हांव तुमकां सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोंयचो सीट हाडटा म्हणून आनी नॉर्थ गोंयचो सीट जर येना जाल्यार म्हाका ऑपोजिशन लिडर म्हणून काडा म्हणून आनी जर सीट आयलो जाल्यार तुमकां सरकार घडोवन दिता म्हणून सरकार घडोवपाची ना हांकां सरकारूच करपाचो ना हे कोणा कडेन फिक्स जाल्या ते चिंतपाची गरज आहा गोंयचे जनतेन आनी थोड्याच टायमार सगळे भायर येतले हे पक्ष जॉयंट व्हेंचर म्हणटा तो जो आहा तो तुमी फातोर्डेकारांक चड तो समजता कसो समजता कित्याक पावस पडटना बेबे येतात तशें इलेक्शनाच्या टायमार बेबे येतात आनी लास्टाक सगळे बीजेपीक आदार करपाक मतां फोडपाक नव्यो नव्यो पार्ट्यो येतात नवे नवे बेबे येतात सो हे अशेंच जाल्लें आहा 3दा जाल्लें आहा पयलेंदा म्हजी विकेट पडली बेब्या खातीरूच आतां आमकां लोकांकूय समजलें म्हाकाय समजलें आनी हे बेबे आमकां उडोवंक शकना जॉयंट व्हेंचर आमकां उडोवंक शकना कित्याक आमचो हाय कमांड स्ट्रॉंग आहा आमचो हाय कमांड लोक स्ट्रॉंग आहा म्हणून आमी जिखता इलेक्शन ते म्हजे खातीर न्ही सो बीजेपीचे पळोवया तुमी म्हणटा आतां काँग्रेसीकूच टार्गेट करता म्हणून काँग्रेसीक आतां मांडवी आहा आमचे सिद्धनाथ भुयावाची भयण उल्हास भुयावाचे चली ते म्हाका मेसेज घालीत आसता ना काँग्रेस जावंकूच जाय हें तें सगळें बरें आहा आतां हांव बीजेपीचे काडटा बीजेपीन प्रॉमीस केलें गॅस फुकट दितले बीजेपीन प्रॉमीस केलें
500 युनिट कमी दितले, कितें ते इलेक्ट्रिसिटी फुकट दितले, सगळीं केटां. अनएम्प्लॉयमेंट डोल दितले, सगळे लोक विसरले. हे फक्त पैसे खातात थंय बसून. सगळे मंत्री जे बसल्या हे पैसे खातात. तांचो मिटर असो चालू आहा की हे इलेक्ट्रिसिटीचे मिटर वगीच वाडूना. दामू नायक आतां वगीच ते सुदीन ढवळीकाराक बोट दाखयता. आनी सुदिनाक गट्स ना, सुदिनाक स्वाभिमान ना. खरी कितें ती खबर सांगपाक चॅलेंज करता हांव सुदिनाक. जर जाता जाल्यार खरें ते मिटरान कितें आहा तें सांग. कोण इन्वॉल्व जाल्लो तो सांग. गोंयचे जनतेक लुट्टा कोण ते सांग. पूण ताजो स्वाभिमान जागो जातलो लास्ट म्हयन्याक नोव्हेंबरान जागो जातलो. तो जागो जातलो ना ती गॅरंटी ना. हे सगळे जॉयंट व्हेंचरान लुटपाक जॉयंट व्हेंचर आहा हांचो. जुवारीचे लँड स्कॅम जाले. जुवारीचे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी 4 आण्याक भाऊसाहेब बांदोडकरान जुवारीक दिल्ली इंडस्ट्रीज घालपाक, गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक, ती जमीन आणि बिल्डरांक दिली. पार्सलायझेशन करून प्रेस्टिजाक हाडले आनी कोणाक हाडले, सगळ्यांक दिले. आनी सगळे तातूंत भागी आहा. सगळे मंत्री भागी आहा. आमी थंय इश्यू काडटा, मंत्री आनी जोडटा. तो इश्यू काडप म्हणटा पसून चूक अशें जाल्लें आहा. कॉम्युनल हार्मनीचें तुमी पळयलां. कोफुजावा मुद्दाम सुरवात करतात. जाता जाल्यार पळोवपाक की हिंदू क्रिस्तांव जाता काय, हिंदू मुसलमान जाता काय. गोंयकार जाता तितले ते राखून दवरतात. जाता तितले कशेंच हे तांचे बळी पडूंक जायना हे तकलेन धरून पावल मारतात. स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर म्हणून आमचो मुखेलमंत्री खूब उलयता. कसले स्वयंपूर्ण? एक दीस बेळगांव बंद जाले आमी भाजयेक फाटीचेर जावन मरतले, मटणाक फाटीचेर जावन मरतले. फीश फॅमिन आयिल्ले आहा. दर्यान नुस्तें ना. सगळे बुल ट्रॉलिंग आनी LED फिशिंगा खातीर नुस्तें गेले. आतां फार्म फिशाचेर उरला आमी. म्हळ्यार मंगळुराक विशाखापट्टणम जे जाता की बेसिकली आमकां फीश फॅमिन म्हळ्यार आमी शीत कडी म्हणटात पळय ती शीत कडी आमकां सारकी मेळची ना, गॅरंटेड मेळची ना, सुवादीक मेळची ना. हे गोंयकाराची परिस्थिती आहा. म्हणटकर फादर विक्टराचे सारकें आहा. वी मे बी द लास्ट स्पिसीज ऑफ गोवन्स. आमी एक्सटिंक्शनाक आमी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट जावपाचे परिस्थितीन पाविल्ले आहा. तातूंत आमी आतां वेस्ट मॅनेजमेंट पळयात. सगळ्या कडेन कचरो आहा. कन्वर्जनां पळयात. सगळीं कन्वर्जनां जाता, रिजनल प्लॅन करनात. सो सगळे नियाळ घेतलो. हांव चड टायम घेवंक सोदना. बेसीक इश्यू असो जाल्लो आहा की ब्रँड गोवा म्हणटा तो जो आहा हो ब्रँड गोवा इज अंडर थ्रेट. हो थ्रेट कित्याक? कित्याक आमचे लिडर सारके ना, आमचे विजन सारके ना. आमचे जे मार्केटिंग करता सगळे 500 कोटी म्हणटा टुरिझम हाडटले म्हणून. टुरिझम हाडपाक एक अल्गोरिदम पुरो. हे काय रोड शोज करपाची गरज ना. फाल्यां आमचो सरकार जर आयलो, रिजनल पार्टीचो सरकार जो मोदीचे विरोधात आसतलो, ते आमचे GST दिवचे ना. सरकार कशें चलयतले? सरकारा खातीर ऑस्टेरिटी करची पडटली. ऑस्टेरिटी म्हळ्यार कितें? वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जो आसा, नाका थंय पयशे मोडप आहा ते बंद करचे पडटले. हे सगळे काँग्रेसीन चिंतलां. हाजेर कोणें नियाळ घेतला. राखण म्हणटात. कसली राखण? कितें राखतले तुमी? राखपाक उरला कितें? चोरून गेले सगळे. हांची यात्रा जातली आतां राखण. कितें राखता? राखपाक उरला कितें? सो आमकां ही यात्रा बित्रा करची पडटलीच. पूण करतना हे आमी एक तकलेन धरूंक जाय. हे BJP एक मॉडेल हाडिल्लो आहा. मॉडेल कितें? उदकूय गेली. BJPचो मॉडेल असो आहा की ते कितेंय करून सत्ता घेतात आनी ही सत्ता घेवन ते आनी लुटतात, आनी कर्ज करतात. 50,000 कोटी आमचे डेट आहा. करीता ते पयशे मोडिता. खंयचोच कार्यक्रम, खंयचोच इव्हेंट तांचो कोट्याचेच कमी ना. कोटी कोटी म्हणटा कितें? आतां क्रोज म्हणटा कावळे जाल्या. अरे आमी चिंतता आमी येदो व्हडलो कार्नवाल करता, इतले हजारांनी लोक येता, टॉप गोंयची बँडां आसता, 1 कोटी रुपया मोडप जाता मॅक्सिमम. हांचे तो कोण तो
कितें तें हें रे तें आतां हें गायन आयलां तें अभंग रिपोस्ट. तो अभंग रिपोस्ट हांवें केल्यार म्हाका 25 लाखांक मेळटा, सरकारान केल्यार 2 कोटी. क्लियर कट. मोदी खातात पयशे आनी देवाच्या नांवान पदां म्हणपी ताजेर पयशे खातात. सो खंय पयशे खावप हे कांयच तांकां पडूंक ना. इव्हेंटांचेर पयशे खातात, नाशिल्ले जावंकूच नाशिल्ले इव्हेंटाक पयशे दितात. हे सगळे गोंयकारांक वीट आयिल्लो आहा. सो ताजे खातीर आमी एक असो नियाळ घेतलो की कितें जाता. आनी खूब जाण आमचे जे गोंयकार आमीग आहा, चड करून गोंया भायले आमीग आहा, शबिरान सांगला ते भशेन लंडनाक जे लोक आहा ते म्हणपाक लागले आरे विजय तुका लज दिसना, इतले सगळे करून तूं त्याच ते अलायन्स म्हणटा, हात वयर काडटा, परत्यो गाळ्यो खाता, कितें लज उरल्या काय ना? स्वाभिमान म्हणटा उरला काय ना? हे स्वाभिमानाच्या नांवान तूं इलेक्शन जिखिल्लो, तो इल्लो कितें सेल्फ रिस्पेक्ट तुका उरला काय ना? कोणाक भिता? बरें एकलो गेलो काँग्रेसीची आनी आमची मतां फुट्टली आनी बीजेपी येतली, हे सदांचो फॉर्मुला जालो. कितले तेंप भिवपाचो? सो तांणी एक अशें म्हणलें की आमी एक इंटरनॅशनल एजन्सी घालून आमी चॅक करुया. सो तांचे एक 2 भशेन सर्वे आसता, एक फोकस ग्रुप सर्वे आनी एक क्वॉन्टिटेटीव सर्वे. फोकस ग्रुप सर्वेन आमकां असो नियाळ मेळिल्लो आहा की गोंयची जनता म्हणटा की काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय पावर हंग्री, दोगांयकूय सत्तेची आसा आसा. बीजेपीक कसलेच एथिक्स ना, ते कोणाकूय चोराक लुटारू डाकूक भितर घेतात, वॉशिंग मशिनान घालतात, निवळ करतात. कित्याक तांकां सत्ता जाय. सत्ता चल्ल्यारूच तांचो मिटर चलतलो आनी जे कितें इतलें लुटलां तें पचतलें. सो ही जर सत्ता मेळूंक जाय जाल्यार लुटिल्ले पयशे पचपाक जाय. ते पचपा खातीर ते खंयचेय काँग्रेसमॅनाक घेतात. 2दा काँग्रेस फुटली, 2019, 2022. सगळे देवा कडेन वचून तांणी उतरां दिली, दर्गान गेले, आमचे बांबोळेच्या खुर्सा कडेन गेले, महालक्ष्मीच्या देवळान गेले, इतले सगळे जावन लास्टाक घात केलो. बीजेपी करपाक तयार आहा, तांकां कांय लज दिसना, तांकां सत्ता तांची चालू जाय. दुसऱ्या पार्टीक कितें जाय? कांय ना, आमकां होच पक्ष जाय. कित्याक जाय? अरे आमकां स्वाभिमान ना. एलायन्साचे गेले इलेक्शनाक म्हाका सांगताले ना एलायन्स करनाका, मर्जर कर. कित्याक एलायन्स नाका? कित्याक जिखून येतकर हांव बीजेपीन वतलो म्हणून भंय दिसतालो तांकां. बरें आहा, एलायन्स केलें. आतां मर्जर सांगलें, मर्जर करनाका, एलायन्स कर म्हणटात. म्हळ्यार कोण भिता? कोणाक भिरांत पडल्या? हे गोंयचे जनतेन चॅक करूंक जाय. आनी ही नांवां लिपोवपाची न्ही, ही नांवां भायर येतलीच. आनी हो पावसाळो जर असो ड्राय उरलो, हो एल निनो इफेक्ट जर वाडलो जाल्यार आमची यात्रा बेगीन जातली. ना जाल्यार हांवें अशें चिंतिल्लें की अनंत चतुर्दश म्हणटा ती चवथ जावन अनंत चतुर्दश जेन्ना जातली त्या दिसा आमी ही विजय यात्रा म्हणटा ती आमी ऑपरेशन विजय सुरवात करतलेच. तें जालें सप्टेंबरान. सप्टेंबर म्हळ्यार खूब टायम आहा आनी सप्टेंबर मेरेन खूब वस्तू जावं येता. जुलय आहा, ऑगस्ट आहा, जुनाचो अर्दो म्हयनो आहा. सो ताजे खातीर हे गोंय जर आमी साल्वार करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? हांव एक म्हजे बर्थडेच्या दिसा तुमी सगळे म्हज्या मोगान जर आयल्या आनी वेल विशर म्हणून आयल्या, पार्टी मॅन म्हणून आयल्या, गोंयकार म्हणून आयल्या, स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आयल्या जाल्यार तुमकां हांव एक कॉल दितां की आमी 2026-27 इलेक्शन सिरियसली घेवया. म्हाका दिसता गोंयची जनतेन हे सिरियसली घेतिल्लें आहा. जे रेजिस्टन्स मुवमेंट चलतात गोंयान, चड करून जे एक्टिविस्ट करतात, जे इनफ इज इनफ मुवमेंट करता, हे सगळे कित्याक रस्त्यार आयल्या? कित्याक प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी आपलें काम करना? एक्टिविस्टांक कित्याक येवचें पडटा? एक्टिविस्ट राज्य कित्याक धांवतात? कित्याक ओपोजिशन लिडराचें काम ओपोजिशन लिडर तेन्ना मेळना आसतलो. कित्याक जाता ही परिस्थिती?
हांगा बीफ मारता म्हणून रुमणावळ पयर हें गेलें ते प्रतिमा पुलीस स्टेशनार रातचें गेलें कित्याक वचचें पडटा खंय गेली ओपोजिशन पार्टी जेन्ना काम करना तेन्ना असले रेजिस्टन्स मुवमेंट जे होम ग्रोन रेजिस्टन्स मुवमेंट आहात ते भायर येवपाक लागतात हे येतलेच आनी हे जर मुवमेंट सगळे तांकां जर बीजेपी परती आयिल्ली जाय जाल्यार तांकां पिशे सुण्यान चाबलां आसतलें कोणाक पिशे सुण्यान चाबूंक ना नोबडी इज रॅबीड हियर सगळ्यांक बीजेपी मुक्त गोंय जाय कित्याक जाय कित्याक हो एक करप्ट कॉम्युनल आनी एंटी गोवन सरकार हो आमी घरांत हाडूंकूच जाय हे लोकांक दिसता एकूच गोल आहा आनी हे गोला खातीर आमी तयारी करपाक जाय आनी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमी बी दुसरे ऑपोजिशन पार्टी काँग्रेसीनूय आम आदमी पार्टीन सगळ्यांनी आमी लोकांक कितें जाय ते मान दिवंक जाय हे आमी शिकूंक जाय कित्याक फायनली लोक म्हणटा तो हाय कमांड लोकांक जर नाका जाल्यार तुका ते घरा धाडटा जाल्लें आहा खूब कडेन की मनीस नाच जाता आपले ओन मतदारसंघात मुख्यमंत्री पडटा हे सगळें जाल्लें आहा थोडे म्हणटात वोट चोरी पूण दुसरे कडेन तामिळनाडून जाल्लें आहा सो लोकांक एक दीस वाज येता उपगण येता आनी लोक तुका घरा धाडटात सो ताजे खातीर लोक जे हाय कमांड म्हणून जेन्ना आमी एक्सेप्ट करतले त्या टायमारूच गोंयांत बीजेपी पडटली दर हाय कमांड दिल्ली आहा तो आमी एक्सेप्ट करूंक गेले जाल्यार दिल्लीच्या हाय कमांडाक गोंयचे पडूंक ना ते म्हणटात गोंयांत आहा 2 MP तातूंतलो एक आमचे कडेन आहा एक ना तो केन्ना येवचोच ना म्हणटा ते झक मारलो म्हणटा तो एक MP हे तांची तकली आहा उत्तर प्रदेशांत तर तूं कितें करूंक शकता ते तुका सिरियसली घेतले गोंयकारांक कितले जाणांक थंय अपॉइंटमेंट मेळटा म्हाका खबर ना कितले जाण वतात जी बदल जाय म्हणून सांगतात तांकां कितले लोक व्हॅल्यू दितात ते म्हाका खबर ना सो ताजे खातीर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच की आमी बॅटल रेडी जावपाची गरज आहा गैर जातलेंच डिसेंबरान जातलें नाजाल्यार फेब्रुवारीन जातलें पूण हें गैर जावपाचेंच आहा हें लास्ट गैर गोंय साल्वार करपाचें ह्या गैरा खातीर आमची तयारी आसपाकूच जाय आमचो पक्ष सिरियस आहा लोक सिरियस आहा आमकां गोंयकारपणाचो सरकार 2027 नवे वर्साक गोंयांत दिवंकूच जाय हे आमी सारके एक संकल्प करूंक जाय हे आमी एक सोपूत घेवंक जाय पुणून हांव फादर आल्मादान जे म्हणलां हें मानता फादर आल्मादान आमकां बरे भशेन ताजे एक सॉफ्ट सेर्मॉन आमकां सांगिल्लें आहा की वोगीच हेस्टी डिसिजन घेवं नाकात म्हणून की जालें आयच्यान लागले आमी 40 सीट घालता सोडयता सगळे गोंयाक उजो घालता शेपडेक उजो लायिल्लो हनुमान सगळ्या कडेन नाचता तशें करप न्ही मातशें पासियेंस धरा हें फादर आल्बानाची आमची आमकां एडवायस आहा म्हाका दिसता की पाद्री भाव वोगीच येवन एडवायस दिनात तांकांय गोंयचें बरें तांचे मनान आहा आनी दर आमकां सांगतात की तुमी रावा कितें बदल जायत बेटर सेन्स प्रिवेल्स जाल्यार आमी रावप हें गरजेचें नाजाल्यार हांवूय बी एक इररिस्पॉन्सिबल लिडर हांवूय बी तो उजो तसो जातलो तसो उजो जायना कित्याक आमी पळयलेलो आहा तो उजो खंय पावता तो खंयच्या खंय जाता लास्टाक ते आपआपले तकल्यो फोडूंक भायर सरतात येदो असो पक्ष फुट्टा इम्प्लोड जाता सो ताजे खातीर फादर आल्बानाक मान दिवन म्हाका दिसता की आमी मातसो थारो घेवंक जाय हांवें अनंत चतुर्दशीचो दीस दिल्लो आहा फादर आनी अनंत चतुर्दश तुमी म्हणटले कितें उलयता काय म्हणून पूण तेंच तें गोंयकारपण तें की आमचे सगळ्यांचे सण आमचे चवथीक ते येवन आमच्या घरान येता आमी तांचे फेस्तांक वता ईदाक हेच दिसांनी आमी बिर्याणी बरी खाल्ली आहा सो हें गोंयकारपण राखपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकारपण हो फक्त स्लोगन न्ही हो एक मुवमेंट करपाची गरज आहा सगळे मतदार संघांनी जांकां खरी इच्छा आसा बीजेपीक वडोवपाक तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे
आमी तुमच्या घराघरांनी येतले, आमी मेसेज पावयतले आनी क्रांती म्हणटा ती गोंयांत घडटलीच हे गॅरंटेड. हातून बरे मनीस कोण आहा, बीजेपीन प्लांट केल्ले मनीस कोण आहा हे आमकां चॅक करचें पडटलें. आमी खूब पावसाळे खाळ्या, आमी कालचे पयलींचे राजकारणी न्ही. म्हाका एक खबर आहा कोण इलेक्शनाच्या टायमार बेबो भायर सरता, कोण इलेक्शनाक उबो रावता आनी मागीर पयशे घेवन विड्रॉ जाता, हे सगळें आमकां खबर आहा. सो कोणाक खरो इंट्रस्ट आहा तो लोकांनी आमचे फुडें येवचें. लोकांक बदल जाय, लोकांक दिसता बदल जातली जाल्यार फक्त 1:1 जावपाक जाय. हांवूय मानता 1:1च जावपाक जाय. पूण जर जायना मागीर कितें करप? जीव दिवया, सगळे एक जावन पांय उडी मारया, तें करुया काय झगडुया? संघर्ष करप ना, सांग म्हाका. सो संघर्ष करप गरजेचो. सो राव 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 रे, राव रे, सुशेगाद राव रे, मेळया रे मागीर. राव 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 रे. पुढून एकवटान काय एकले? राव राव रे, तूं भाशण दिता काय हांव दिवं? हा सांग. सो एकवटान ओ एकले आमी लोकां बरोबर आसतले बदल घडोवन हाडपाक. हे हांव तुमकां उतर दिता ह्या वाडदिवसाक. आनीक फादरान म्हणल्या ते भशेन आमी ताकतीक करचे ना. आमी ही यात्रा करतलेच. करतना सगळे बरोबर येता जाल्यार आमी ट्राय करतले. आमी हाजे पयलीं सगळे प्रयत्न केल्ले आहा आनी आतां परते प्रयत्न करपाक आमचो कुडको वचचो ना. पुणून आमी बदल ही घडोवन हाडटलेच. हेच हांव तुमकां इतलें उतर दिवंक शकता म्हजे वाडदिवसाचे. हांव मागतां की आतां आमी जे कितें आमचें आहा ते 1-2 पेग बी घेवन बरें ओपिनियन आमचे फुडें व्हरया. हें गोंयकारपण, हें वायट कांय ना तातूंत. ते आमी लेट्स एन्जॉय. चियर्स टू एवरीवन. थँक्यू. हांव आनी व्हडलें भाशण दिना कित्याक ना जाल्यार 10 जाल न्ही आहा, फाल्यां इश्कोला आहा. हांव मागता इतलेंच की बरोबर एकवटान आमी जिखतले आनी तुमी आमकां सगळ्यांक सहकार्य दितले. इतलेच हांव आस बाळगून म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं. ऑपरेशन विजय करपाक रेडी आसात? मोठ्यान ऑपरेशन विजय करपाक रेडी आसात? देव बरें करूं. आणि आता तो खीण ज्या खिणाक आमी हांगा विजय बाबाच्या हस्तुकी केक कट करून सेलिब्रेशन करी हांव मागता उषाबाई सरदेसाय यांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. उषाबाई विजय बाबाच्या सगळ्या राजकीय आणि सामाजिक जिवितांत ताची सहचारिणी. आणि आता हो केक कट करपाचो खीण त्या स्टेजीचेर जातले म्हणून सांग. मागीर विजय बाबाक विश करपाचे खातीर तेवटेन सायडीन माचयेच्या लेफ्टान एक ल्हानशें व्यासपीठ तयार केल्लें आसा. थंय विजय बाब तुमच्यो सगळ्यांच्यो सदिच्छा स्विकारतले. हो खीण केक कट करपाचो. हांगा कोणी गर्दी करची न्ही उपकार करून. हांगा विजय बाब केक कट करून जाले उपरांत डायरेक्टली त्या व्यासपीठार येतलो. Happy birthday.